इस्तांक देव बरी सांस मागता थोड्याच घडयेन आम्ही सक्रामेंताचें आराधन सुरू करता. भायर थंयसर उबीं आशिल्ल्यांनी सगळ्यांनी येवन बसका स्विकार करीसय म्हणून परवशान आमी मेटां काडया आनी ह्या आराधनान वांटेली जावंक तुमकां उलो दिता. तुमी थंयसर मैदानार आसा जाल्यार गळाई करिनासतना तुमी मुखार येया आनी ह्या सक्रामेंताच्या आराधनांत वांटेली जावंक तुमी आयतीन रावा. सक्रामेंत आल्तारीक पाद्र्याबू हाडटा आसतना आमी सगळ्यांनी उबी रावचें आनी ह्या मुखांतर आमी सम्याक स्वागत करचो आनी आराधनांत वांटेली जावचें. आतां आमी आराधनाक आयती जाता. आमी सगळीं उबी रावया. सुरेस्पराच्या मानाक आनी महिमेक आराधनाचें गीत आमी गावया. जो बरो गवळी कित्याक तो आपल्या शेळयांची जतन करता, आपल्या शेळयांचो मोग करता, प्रशांत नितळ उदका सरशी तो आपण व्हरता. ह्या संदर्भार आमकां समेस्तांक आशिर्वादीत करचो स्वामी जेजू क्रिस्त ह्या वेदीर येतना भक्तीन आमी उबी रावन ताच्या मानाक आराधनाचें गीत गावया. जेजू बऱ्या गवळ्या म्हणलें गीत आमी गावया.
म्हाका पळय गयान तुज्या लिपय तुज्या लिपय नाणोन पवित्र रक्तान नाणोन पवित्र रक्तान दवर सदां काळजान दवर सदां काळजान जेजू सुंदरा बोदोलो बतारा सुया प्रस्पर्जळी मोवा रुची बोक्षी सुखी सोमे करतू माका कुर्पे जात हे पॉइंट काबा सखा सुखी सगा बक्षी सुखी समेस्त बक्षी सुखी समे करतू माका कुर्पे जातस हे पॉइंट काबा ससना सुख दिसगा या पवित्र एवकरिस्तांत करो साजर असलेल्या म्हज्या जेजू तुका हांव अर्गां दिता तुजी स्तुती करता तुका वाखणटा तुज्या नांवाची वडवी घेता सुमया जेजू या सक्रामेंतांत तूं गरोस हजर आसाय तुका जावं अर्गां तुका जावं होगळाप तुका जावं महिमा तुका जावं स्तुती तुका जावं मान ससनाच्या ससनाक अर्गां तुका सुमया जेजू होगळाप तुका सुमया जेजू स्तुती तुका सुमया जेजू आराधन तुका सुमया जेजू वंदन तुका सुमया जेजू होगळसितांव तुका सुमया जेजू आराधन तुका सुमया जेजू हालेलुया 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 मुगल भाव भयणीनो आमचो सुमी आमच्या मदें आसा क्रिसमसाच्या काळार आमी आसाव आनी ह्या दिसांनी जेजू हांगासर बाळोक जावन जल्मल्लें फेस्त संभ्रम आमी चलयता ह्या संदर्भार आमचो सुमी आमच्या मदें या उंड्या रुपार करोस हजर आसा सर्गा संवसार असो दोनी पिलिपेकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांव पावलो म्हणटा सैमांतो देव तरी समाज संपणाक लब्धन रावोंक ना गुलामाचें रूप ताणें घेतलें आनी तो आमचे बरी मनीस जालो पातक मात्र सांडून आमचे गतीन तो जिवलो त्या पसत देवान ताका अती उंच बारला ह्या उंड्या रुपार ताणें येवचें आनी आमकां आशिर्वाद दिवचें म्हळ्यार तें एक वर्तें एक भाग आमचे म्हणयेत कित्याक सर्वेस्पोर देव सर्गा संवसार असो दोनी आज उंड्या रुपार आमचे मदें येवन आमकां अभिषिक्त करता आमकां आशिर्वादीत करता आमची मागणी आयकून आमकां बेसांवांनी भरता जाल्यार हाचें वर्तें दुसरें भाग आमकां ना देखून आमी सर्वांनी उबी रावूंक जाय सर्वांनी उबी रावन तकली बगोवन ह्या आमच्या सुमयाक मान करूंक जाय ह्या सुमयाक आराधन करूंक जाय कित्याक हे सगळें वरस ताणें आमकां आशिर्वादाचें जावन दिलां हे सगळें वरस ताणें आमकां बेसांवाचें जावन दिलां हे सगळें वर्सां ताणें मेटांनी आमकां राखून सांबाळ्ळां आमचे मदें जायतीं आसलीं जायतीं जाणां नात पूण आमकां आसूंक रावोंक आनी आमकां नवें वरस पळोवंक ताणें फोव केलां त्या पसत ताका आमी अर्गां दिवया
आराधन करूया, स्तुती करून आराधन करून नमान करून आम्ही गावया. आराधनानी वंदन करून जीवाने आमचे समर्पिता. आराधनानी वंदन करून जीवाने आमचे समर्पिता. परत एक पटी सगळी. आराधनाने वंदन करून जीवाने आमचे समर्पिता. अर्गां तुका समियान जेजू, सगळ्यांत बरें अर्गां तुका समियान जेजू, उगळप तुका समियान जेजू, आराधन तुका समियान जेजू, वंदन तुका समियान जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. बशें आमी मुगाच्या बाबडीनो एक घडी भर समिया पळया. आमचो समी आमच्या मदें हांगासर आसा. ह्या समियाक पळया. एक घडी भर ताचेर इश्ट घालया. समियाची काकुळची ती इश्ट आमचेर पडटा तेन्ना आमी आशिर्वाद आशिर्वादी जाता. अशें आमी समियाक पळोवंक जाय. एक फावटी एका रेतेरेंत आसतना हांवें सगळ्यांक उलो दिलो, तुमी सर्वांनी समियाक पळयसय, समिया मुखार येसय म्हूण. एकलो तरणाटो येवंक नातलो, कितें की ताका मुगोवना येसय म्हणून. पूण त्या दिसा ताका संजेर त्या दिसा एक इंटरव्यू आसली, ऑनलायनीर इंटरव्यू आसली. पूण तो आयिल्लो हांगासर. मिस जाल्या उपरांत म्हाका मेळ्ळो. हांवें ताका म्हणलें सगळे आयले, तूं येवनाय कित्याक? हांवें म्हणलें म्हाका तितलें बरें लागोना मुखार येवंक. हांवें म्हणलें मुखार येवंक बरें लागोना जाल्यार उडणी, समियाचेर एक दिश्ट घाली येते हाल्ली, तूं सकयल दीस पळोवन नासुल्लो ये. ताका तो म्हणलो म्हाका कळोवना, पूण हांवें हेजें आसलें आतां म्हाका भोगता. हांवें म्हणलें तुका थंय आशिर्वाद लाभसो आसुल्लो, खंयच्यागी एक तुका आशिर्वादाचो लाभसो आसुल्लो, पूण तुवें उगडोन घेतलाय, म्हाका गुर्तुना तुका कितें आसा आज. तो म्हणटालो म्हाका इंटरव्यू आसा. हांवें म्हणलें तुका इंटरव्यू आसली, पूण तुवें समियेची काकुळत मागोवनाय, कुरपा मागोवनाय. म्हणली पळया ट्राय कर. मेळ्ळ्यार मेळ्ळें. म्हळें गेलो इंटरव्यूक. तो ताणें फेस केली, पूण ते इंटरव्यून तो पास जालो ना. परत आयलो आनी म्हणालो फादर हांवें एक मिस्टेक केल्ली आसा. म्हाका काळजान बगतालें मुखार वच, पूण म्हाका बगतालें मतीन कितें सांगतालें नाका नाका नाका. आनी नाका म्हणलेलो कोण तो? सैतान. तूं वचनाका. वचनासतना जेजूक पळयनासतना तूं इंटरव्यू पास करता म्हणून सैतानान ताका सांगलें गी मतीन. देखून तो येवंक ना आनी अशें तो पास जावंक ना. उपरांत तो आयलो, तांणी बोक्साणें मागलें, समियाच्या दिमे मुखार पडलो आनी समियाची काकुळत मागली. आनी उपरांत परत आनी एक इंटरव्यू ताणें फेस केली, तातूंत तो पास जालो. म्हणजे मोगाच्या बाबडीन थोडे फावटी आमचें दारून काळीज, थोडे फावटी आमचें ओडपण, थोडे फावटी आमी चिंतचें, थोडी चिंतना थोडे फावटी सौरेस्पराक पसंद जायनात. देखून आमकां आशिर्वादां जोडून घेवंक शकनात. देखून आयच्या दिसा म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो आमी वर्त्या मनान समियाक अर्गां दिवंक आयल्या. देखून कीर्तन 134, कीर्तन 134, 134 साम कितें म्हणटा? सर्वेस्पराच्या सर्व सेवकांनो, कितें म्हणटा? सर्वेस्पराच्या सर्व सेवकांनो, रातच्या परार सर्वेस्पराच्या घरांत सेवा करतल्यांनो, रातच्या परार सर्वेस्पराच्या घरांत सेवा करतल्यांनो, येया सर्वेस्पराची स्तुती करा. येया सर्वेस्पराची स्तुती करा. सगळीं कोयराचे उबे रावन इल्लेशें रिपीट करा. सर्वेस्पराच्या सर्व सेवकांनो, सर्वेस्पराच्या सर्व सेवकांनो, रातच्या परार सर्वेस्पराच्या घरांत सेवा करतल्यांनो, रातच्या परार सर्वेस्पराच्या घरांत सेवा करतल्यांनो, येया सर्वेस्पराची स्तुती करा. येया सर्वेस्पराची स्तुती करा. पवित्र स्थानांत, पवित्र स्थानांत तुमचे हात उबारा तुमचे हात उबारा आणि सर्वेस्पराची स्तुती करा. आणि सर्वेस्पराची स्तुती करा. सर्वेस्परू सर्ग आणि संसार सोरसणारे सर्ग आणि संसार सोरसनार सर्गार तावनो सरकार तावन तुमचे आशीर्वाद घालूं. तुमचे आशीर्वाद करा. सर्वेस्परू
कर सर्ग आणि संसार सोदसणारी सर्ग आणि संसार सोरसना सर्गार तावन सर्गातावन तुझे आशीर्वाद घालो तुझे आशीर्वाद घालो बोवा पुरब्याचें उतर म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो सर्वेस्पर असो आशीर्वाद आमकां जाय जाल्यार आमी कितें करी जाय कितें करी जाय कितें करी जाय सर्वेस्पराच्या घरा भितर सरसय सर्वेस्पराच्या घरा भितर सरन आमचे हात उबारी जाय हात उबारचें म्हळ्यार कितें शरण येवचें सरेंडर जावचें कित्याक आमी सरकारी अधिकाऱ्यांक सरेंडर जाता कल जाता पूण सर्ग संसार सुद्दां न्ही आमचे मदें आसा सर्वेस्पर देव ह्या देवाक आमी हात उबारन सरेंडर जाय जाय शरणाय जाय आनी कितें करी जाय पवित्र स्थानान पवित्र जाग्यार हात उबारून ताची स्तुती करी जाय ताची स्तुती करी जाय आनी तो व्हड कितें जाता सर्ग उक्तो जाता सर्ग उर्गो जाता आनी कितें जाता सर्गीन थावन सर्वेस्पराची आशिर्वादां हा कोणाचेर देंवतात आमचेर न्ही कोणाचेर देंवतात मुचेर देंवतात देखून पळय देवाचें उतर स्पश्ट म्हणटा सर्ग आनी संसार सर्वेस्पर सर्ग संसार सुरसणारे सर्गार थावन तुजेर तुजेर तुमचेर न्ही तुजेर आशिर्वाद घालूं तुजेर आनी सर्वेस्पर असो आशिर्वाद म्हजेर पडत जाल्यार हांवें सर्वेस्पराची स्तुती करी जाय म्हज्या मोगाचे भाव भयणीनो आदल्या वर्सा तुमी ह्या सुवातेर सर्वेस्पराचें आराधन केल्लें आसूंक पुरो न्ही गे असं केल्लें ताच्या उपरांत 26वें वर्स तुमकां मेळ्ळां ह्या 26व्या वर्सांत तुमी जायतें पॉयंट केलां गी ना पॉयंट केलां जायतें तुमी काम केलां गी ना जायतें काम केलां जायतें सांगा तुमी बरसल्यात गी ना जायतें तुमकां थोडे फावटी संतोशाची गणितां बोगल्यांत गी ना जायते फावटी तुमकां दुखी थोडे फावटी बेजाराई कंत आसली आसा गी ना थोडे फावटी तुमच्या मोगाची मनशां तुमचे तोंड मेकळीं जाल्लीं आसात गी ना आसात थोडे फावटी तुमची मोगाची मनशां तुमकां मेळिल्लीं आसात दादूस काय दिल्लो आसा गी ना हें सगळें फाटल्या वर्सा जालां सूख आनी दूख सगळें रचलोलो सोमयान आमकां 2026व्या वर्सा सांबाळून व्हेला त्या पासून ताका अर्गां दिवया हरी एक घडी आमच्या जिविताची आमी सोम्याक अर्सूंक जाय हरी एक घडी आमी सर्वेस्पराची स्तुती करूंक जाय आनी हें देवाचें उतर स्पश्ट म्हणटा स्तुती केल्ल्यांत सर्ग उक्तो जाता आनी सर्वेस्पराची बेसावां तुजे देवान येतात देखून आमी उबी रावया ताच्या मनाक गीत गावया हरी एक घडी म्हज्या जिविताची म्हणलें गीत कित्याक म्हळ्यार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमी पांय तेंकता तें वरस वा आदीं पांय तेंकलां तें वरस सांत आमकां हरी एक घडी म्हणल्यार हरी एक घडी म्हणलें बरी सोम्यान आमचें संरक्षण केलां दिसपट तो ग्रास फोव केला दिसपट तें उदक दिलां दिसपट तें बरें वारें दिलां आनी अशें आमची जीव सांबाळला कुटुंब सांबाळला बेसांवांनी भरलां त्या पासून देवाक आमी अर्गां दिवया आनी ताच्या मानाची स्तुती करन हें गीत आमी गावया हरी एक घडी म्हज्या जिविताची घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिन वाचता भक्तीन गितां गाव संतोशाची सोम्या तुका हांव वर्णिता ही घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका संतोषाची सोम्या तुका वर्णिता हरी एक म्हज्या जिवितांत सोम्या तुवें केल्ल्या बरेपणाचो उपकार भोवडटा हरी एक घडी म्हणले बरी तुवें राखून व्हेलाय हरी एक घडी म्हणले बरी म्हजी जतन घेतलाय हरी एक घडी म्हणले बरी विविध मनशां मुखांतर आदार आनी कृपा दिलाय त्या पासून सोम्या कळसांतावन तुका दिन वाचता हरी एक घडी म्हज्या कळसांतावन तुका नमान करून तुजी स्तुती गायता हरी एक म्हज्या सुख संतोषा सोम्या तुजो सांगात सोदता हरी एक म्हज्या कश्टांनी दुखा सोम्या तुजो आदार मागता हरी एक
म्हज्या सुख संतोषा सोम्या तुजो सांगा सोता हर एक म्हज्या कश्टांनी दुखा सोम्या तुजो आधार म्हाका हर एक घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिन वाचता भक्तीन गीता गम संतोषाची सोम्या तुका हांव वरनिता सोम्या बाबार्थ म्हजो दंडळसो वेळ आसलो ह्या संदर्भात तुका हांवें उलो मारलो आनी तुवें म्हाका आदार दिलोय तूं म्हजो देव सगळें वरसभर तुका वळखलां तुज्या पावलांनी चलचें प्रयत्न केला तुवें म्हाका सांबाळलाय तुवें म्हाका आदार दिलाय त्या पसत बरयल्ल्या काळजान तुका वंदिता सोम्या तुका आराधन करता तुका अर्सून गायता म्हजो दंडळताना सोम्या तुका हांव खूब मागता तुका म्हज्या देवाक वळखता निमेर पळोवन मान करता भावाक दंडळताना सोम्या तुका हांव खूब मागता तुका म्हज्या देवाक वळखता निमेर पळोवन मान करता ही घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिन वाचता दिन गीता गम संतोषाची तुका हांव वरनिता ही घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिन वाचता भक्तीन गीता गम संतोषाची सोम्या तुका हांव वरनिता सोम्या तुका हांव वरनिता अर्गां तुका सोम्या जेजू होगळप तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू हालेलुया 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 बशा आमी मगाच्या बाबडीनो आमचो सोमी आमच्या मदें आसा हांगासर पळया आमचो सोमी आमच्या मदें आसा फाटलें वर्स तुमचे लागीं हांव विचारलें जाल्यार कशें जालें थोड्यांची जाप आसतली बरें जालें बऱ्यान गेलें न्ही कशें पासार जालें तूं म्हणून कळोवंक ना पोरूस सुरू केल्लें आज अखेर जालें घडयेन गेलें म्हणून थोड्यांक येदादोसकायेचीं उतरां आसतात कांय थोड्यांक विचारलें जाल्यार वर्स कशें आसलें आसलें कशें चल्लें चल्लें संजय बरीस गेलें कांय व्हडलें विशेश म्हणून म्हाका बगोवना म्हणून थोड्यांक बगत पण थंयच्या थंय कळ्ळें गे आनी थोड्यां कडेन विचारलें जाल्यार अशी जाप येत हे देवा हें वर्स की बरी कठीणायेचें वर्स खंयचें काम केल्यार तें पोंताक पावूंक ना खंयचें बिजनेस सुरू केल्यार तें सक्सेस जावंक ना ह्या वर्सा इतली नुकसान इतली आर्थीक अडचणी ह्या वर्सा आमचें भुरगें बरें शिकतालें ह्या वर्सा शिकूंक ना पयलीं जालें ह्या वर्सा कित्याक अशें जालें पळया अशेंलीं बगणां आसचीं मनशां आसात गी ना आसात कितलीं कामां आमी ट्राय केलें काम मेळोंक ना कितल्यो इंटरव्यूक आमी प्रयत्न केले इंटरव्यूंत पास जावंक ना कितल्यो सैरीक आयल्यो एक्की फिक्स जावनात
थंय हांगा धाकटेरा लागीं गेले हांव आजुनी भुरग्याचे देणे जावंक ना. इतली मागणी भेटयली, इतले पुरा सॅक्रिफीस दान धर्म केलें, कांयच फायद्याचें ना जालें. म्हणलें एक थोडी बेजारायची उतरां आसतलीं. पूण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, संवसारांत कांय थोड्यांक बरें, कांय थोड्यांक वायट, कांय थोड्यांक समाधानकार म्हणजे बडे तृप्तीदायक जिवीत ह्या वर्सा फोव जालां गी ना, फोव जालां गी ना जाला. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो पळया, संवसारी जिवितांत मनशा जिवीत सगळ्यांक एकच लेखाचें जायना. एका क्लासरुमांत भुरगीं आसात न्ही, थोडीं हुशार आसात, थोडीं शिक्षांत हळटार आसात, थोडीं कांय इल्लीशीं उणी आसात. पूण शिकोवचें सगळ्यांक एकच लेख टिचरान न्ही. थोडीं बरें ग्रास्प करतात, बरें करना मतींत व्हरतात, बरें करून मार्क्स बरयतात न्ही, बरें करना बरोवन मार्क्स काडटात वय. कांय थोडी इल्लेशें मध्यम मार्क्स काडटात आनी कांय थोडी इल्लेशीं उणे मार्क्स काडटात. तुमी चिंता गुडांत आशिल्ल्या कुंकडांक वा सुकण्यांक तुमी खावंक घालें जाल्यार पळया सगळ्यांक एकतलें मेळटाय. मेळटाय. कांय थोडीं चड खातात, कांय थोडी इल्लीशीं उणी खातात, कांय थोड्यांक कांय मेळना. तशें आसा बेगिनी. कित्याक म्हळ्यार संवसारी जिवीत सेन्स. तूं बकऱ्यांक सोरोंक व्हरताय, सोरोवा धाडटाय, कांय थोडे बकरे बरें बरें तण आसले कडेन वेगळीं खातात आनी वेगळीं बरें उदक पियेतात. कांय थोडे कोडयारे आसात, येणे तेणे इल्लें खातात, तांचें पोट दिंगस बरोनांतल्यान आसतात. संवसारांत तशेंच देवाची आशिर्वादां बेसांवां पडटनाय आरयतले मनीस जायते आसात. थोडे जायते आरोवन घेतात आनी आपल्या पोत्यान भरतात. कांय थोडे इल्लेशें पुरो म्हूण इल्लें आरयतात आनी पोत्यान भरतात. कांय थोडे म्हाका आशिर्वादाची गरज ना, फाल्यां मेळ्ळ्यार पुरो म्हूण येणे तेणे म्हणटाना आशिर्वादां पुरय सुण जालीं आनी हांकां कांय मेळना, सुखी धाड मात्र. अशें घडटा म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जिवितांत. पूण देव दितना सगळ्यांक एकच मापान दिता, एकच मापान दिता. आनी तूं केदाळ्या पळय सुरेस्परा लागीं आसताय पळय, थोडे पटी सुकण्यांक जावं दी, अक्वेरियान आसलेल्या मासलेक जावं दी, वा खंयच्याय मनजातीक जावं दी, खाण घालतना पयले तुज्या लागीं रावतात न्ही. तांकां पळयता कळटा तांकां आनी घाल्ले कुडले फटाफट खातात. पूण तशेंच आमी सुरेस्परा लागीं रावले जाल्यार, सुरेस्परा समोर आमी आसल्या जाल्यार सुरेस्पराची बेसांवां आमकां तुरंत मेळटात न्ही. पूण म्हज्या मोगाच्या थोडे पटी आमकां सुरेस्पराची आशिर्वादां नाका. इगर्जे गेल्यां खंय बसता आमी, पट्टी बसचें न्ही. खंय कुंदो आसा ताका आड रावचे बरी बसचें, कोण लंबो आसा ताच्या फाटल्यान बसचें. कित्याक पाद्र्यापाक दिसून वचो न्ही. पाद्र्या पळयता सवाल विचारी जाल्यार मागीर विचारल्या उपरांत कितें न्हिदतालो म्हूण विचारल्यार कश्ट न्ही. देखून या उलयल्यार तूं उलयतालो म्हणून विचारल्यार न्ही, या मिसा वाड्यार कांय सांगी जाल्यार तूं उलयताय म्हळ्यार देखून सावास नाका म्हूण तशें बसचें आसात. पूण तेन्ना आमी नाटकां गेल्या जाल्यार, व्हडल्या शोक गेल्या जाल्यार मुक्ली VIP जागो जायची आमकां, मुक्लो जागो जायची. कांय व्हडले घुमटे मुखार बसलो जाल्यार मांड्याक कुटी घालता, बगून बस रे म्हणटा हय की न्ही. कित्याक म्हळ्यार आमकां बरें दिसचें, पिक्चरी बरें दिसचें, बाल्कनींतल्यान पळयचें सुय्या न्ही मुखारतावन. कित्याक जेजूचो आशिर्वाद मेळटना. कित्याक कांय थोडी आसात पयल्या बांकार बसतात, दुसऱ्या बांकार बसतात, पळय तांकां देवाचो आशिर्वाद भरपूर मेळटा, संतोश बरीत आसात. कांय थोडी पयस आसात, मेळ्ळ्यार मेळ्ळें. तुमी चिंते नाकात देवाचो हात मस्त लांब आसा म्हूण, कळ्ळें की मस्त लांब गरजेवंतांक मात्र आसा. देवाचो आशिर्वाद दिवचो हात आसा पळय भोव मोठो, लागीं आसलेल्यांक चड आशिर्वादां म्हणलें उडास दवरूंक जाय. देखून बरो गवळी आमचो, शेळयां सोरोवचो आमचो गवळी कितें करता आमकां जायतें बरें दिता. बरें दिलां गी ना ताणें आदल्या वर्सा, दिलां गी ना बरेंच बरें दिलां. त्या पासून ताका आमी अर्गां दिवया. कित्याक म्हळ्यार पासवो सोरो आसले की ताणें आमकां आपोवन व्हेलां. पूण थोडे फावटी ती आशिर्वादां घेवंक आमी सकूंक ना, कळ्ळें गी. एकलो मनीस देवा लागीं सदांच मागतालो, म्हाका एक धन दर्वें दी, म्हाका एक संपत दिव न्हू, म्हाका एक ग्रेस्त कर म्हूण मागतालो. ह्या दिशेन तो हर प्रयत्न करतालो. तो आपल्या शेतान जाल्ली रांदोई तो घालून तो काडून शहराक व्हरून विकतालो. रानांतल्यान तो पाशार जावन जायते महिला वचून विकतालो. विकता आसतना तो म्हणटालो हांव थोडे फावटी कणगी वस्तिता आनी कणगी व्हरता मार्केटीक विकता, थोडे फावटी गडाई व्हरता गडाई विकता, थोडे फावटी हांव रांदोई व्हरता, जावं वाळची भजी जावं
घोसाळी जावं अळसांदे व्हरता आनी विकता. थोडे फावटी हांव सुर्ण कोणता आनी व्हरता आनी विकता, जायते विकता. पूण म्हाका इल्लेशे पयशे मेळटात. ते घरा हाडले म्हणटा आसतना बायले भुरग्याक सांगाता कुटुंबा जिविताक ते समाज जातात, कांय उरना. सोम्या इतली वावंट काडटा, इतले कश्ट काडटा, म्हणजे कुटुंब कित्याक अभिवृद्धीक जायना, कित्याक पंथा पावना. देखून म्हाका तूं आशिर्वाद दी बेसांवांनी बर. म्हाकाय एक दीस त्या मनशा बरी व्हडलो ग्रेस्तकर कश्टाचो मिनतेचो मनीस हांव. देवाक एक दीस बरें दिसलें हाचें मागणें. देवान ताका म्हणें वचू आयची रांदई हाड आनी शहराक वचू म्हणालो. आनी वो गेलो रांदई व्हरनो. त्या दिसा मस्त भाजी जाल्ली. कसली भाजी? देंट्याची भाजी. आनी ताणें व्हरून गेलो आनी त्या दिसा भाजी ताची सेलत जावना. भारी बेजार जालें ताका, भारी कंतिश्ट जालो. आनी थंयसर शहरा देगेन बगले नासलेल्या एका न्हंयच्या तडीर बसलो. न्हंयच्या तडीर सिमेंटीचे बांक केल्ले आसले, त्या बांकार बसलो. आनी बांकार बसलो 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 सगळें ताची जिवीत भारी बेजाराचें म्हूण ताका भोगलें. आनी थंयसर एक गोणयेन ते फातर आसले, फातर ल्हानशे फातर आसले. आनी बेजारान ते बांदले एक एक फातर त्या वळच्या न्हंयक ताणें उडयले, वळच्या न्हंयक उडयले. आनी अशें एक एक फातर कान उडोवन उडोवन तो ताच्या जिविता विशान चिंतून चिंतून नियाळ नाटावन पूर आसुल्लो. सगळे नकारात्मक चिंताक, नेगेटिविटी सगळी मथीन भरिल्ली. हांव कांय फायदेचो न्ही, म्हाका कांय जायना, हांव कांय करूंक शकना, हांव कांय करूंक जायना, इल्लें कितलें गेल्यार पावना, असलें चिंताप ताच्या जिवितांत आसलें म्हज्या मोगाच्या भाव-भयणीनो. आनी अशें उजवाड जालो. आनी सकाळींची सुर्याची किरणां उदेवून आयलीं. उदय जेन्ना ताच्या हातांत आसलो निमाणो एक फातर. तो उडयता म्हणटा आसतना असो पुरजळटालो की तो कितें जावन आसलो? वज्र जावन आसलो. पळया, एक गोणी भर वज्र ह्या मनशाक दिलें. एक गोणी भर वज्र सगळें बरोवन दिलां. आनी वो देदोस्पर जावन नकारात्मक चिंता मतीन दवरन दिल्लें देणी, दिल्लें बेसांव आनी दिल्लें सगळो आशिर्वाद आनी वळच्या न्हंयक उडयलो आनी व्यर्थ केलो. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमच्या जिवितांत जायते बरेपण आमच्या वर्सा वळटा, पूण त्या बरेपणाचो फायदो जोडूंक आमी चुकता. आनी आमी नकारात्मक चिंतपान जाल्लें बरेपण होगडून घेता. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, कित्याक आमचो देव आमचे थंय ऋणकार जायना. आमी भेटयलेली मागणी, आमी केल्लें आराधन, आमी केल्ली सगळी भक्तीच्यो करण्यो देवा मुखार केदींकच रीण जावं उरना म्हणलें सत आमी वतीर दवरूंक जाय. वर्साच्या खंयच्या घडये नाना वेळात नाना रितीनी ती आशिर्वादां देवान येतात आनी आशिर्वादाचो फायदो आमी जोडूंक जाय म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, देखून हो कीर्तन 100 म्हणटा, 100 साम 100 कितें म्हणटा? पृथ्वेच्या सर्व लोकांनो, पृथ्वेच्या सर्व लोकांनो, संतोषान सुरेस्पराची गितां गाया, संतोषान सुरेस्पराची गितां गाया, आनंदान सुरेस्पराची सेवा करा, आनंदान सुरेस्पराची सेवा करा, उल्हासाची गितां गावन ताचे मुखार येया, उल्हासाची गितां गावन ताचे मुखार येया, सर्वेस्पर एकलोच देव म्हूण वळखून घेया, सर्वेस्पर एकलोच देव म्हूण वळखून घेया. ताणें आमकां रचल्यांत, ताणें आमकां रचल्यांत, ताच्या आधीन आमी आसां, ताच्या अधीन आमी आसां, ताची आमी परसां, ताची आमी परसां, ताच्या सरोवाच्यो शेळयो ताच्या सर्वाच्यो शेळयो अर्गां दिवन अर्गां दिवन ताच्या दरवट्यांतल्यान भितर सरा, ताच्या दरवट्यांतल्यान स्तुती गितां गावन स्तुती गितां गावन ताच्या आंगणाक येया, ताच्या आंगणाक येया, ताका अर्गां दिया, ताका अर्गां दिया, ताच्या नांवाची स्तुती करा, ताच्या नांवाची स्तुती करा, कित्याक सर्वेस्पर बरो, कित्याक सर्वेस्पर बरो, ससनाक थकता ताचो मोग, ससनाक तख्ता ताचो मोग, संततीतावन संतते पर्यंत संततेतां संतते पर्यंत ताचे विश्वासीपण, ताचे विश्वासी तो बरो गवळी तो बरो आमची जतन करता. आमची जतन करता. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी कितें करी जाय? सर्वेस्पराची स्तुती करी जाय. निरंतर सकारात्मक रितीन सर्वेस्परा समोर आमी आसांव जाल्यार आमकां कितेंच उणें जावचें ना. पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, शद्रक मेशक अबेदनेगो चक्रवर्ती नेबुकद्नेझराच्या काळार थंयसर ते आसले ते एक जण बवर्ताचे मनीस
आणि चक्रवर्ती नेबुकदनेझर म्हणता हांवें रचलेल्या त्या मूर्तीक तुम्ही आराधन करीसय आणि आराधन करना जाल्यार तुमकां आमी जिवेशी मारतल्या. आणि ते म्हणटात नाराया म्हज्या देवा नाराया आमी बिलकुल म्हज्या देवा सांडून तुवें रचलेल्या देवाक आराधन करचें ना. आणि तो वळू राय म्हणटा तांकां तुमी म्हज्या हांवें रचलेल्या ह्या मूर्ती देवाक आराधन करना जाल्यार हांव तुमकां उज्यान घालून उलपायतलो. तुमचो देव तुमकां वासूंक येता जाल्यार पळया. आणि ह्या वेळार शद्रक मेशक अबेदnego म्हणटात देवा म्हज्या राया आयक म्हज्या राया आयक म्हजो देव इस्रायलाचो देव आमकां बाचाव करूंक येवं दी येनासतना रावूं दी. पळया म्हजो देव आमकां बाचाव करूंक येवं दी येनासतना रावूं दी. पण आमी मात्र तुज्या देवाक आराधन करचें ना. कितलो व्हडलो भवार्थ म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. खंयचो देव तुमकां राखता पळया. आणि हे म्हणटात आमचो देव आमकां राखून दिया राखनासतना रावूं दी. पण आमी मात तुजी सेवा करची ना. तसलो दृढ भवार्थ म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. चक्रवर्तीन तांकां उज्याच्या आकट्यान उडयलें. तेगा जाण उडयले आनी चक्रवर्ती पळयता सोगसण कित्याक इस्रायलाचो देव तांच्या मदें आसलो. असलो भवार्थान मेटाव काडटा हांव तेन्ना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमी निराशी जावचें ना. आमचो बरोवसो आमकां निराशी करिना म्हणल्यार सद्या देवाचें उतर आमकां दिता. देखून उबी रावया ताच्या मनाक आनी महिमेक हें गीत गावया. सोमयान केल्ल्या सर बरेपणाचो उपकार बावड्या. साहित्य बरेपण सोमयान आमच्या जिवितांत केलां. उडास करा दोळे दांपा इकडे बोर तुमच्या हात तुमच्या हृदयाचेर दवरा. तुमच्या हृदयाचेर दोळे दांपा. फाटल्या जानेवारीच्या 1 तारखेर आज डिसेंबराच्या 31 तारीख पर्यंत सोमयान तुमचेर वतुल्ल्या सर बरेपणाचो उडास काडा. जायतीं बरीं गणितां जायतीं बरीं गणितां जाल्यान कांय थोडीं कोडू गणितां जाल्यान जावंक पुरो ना म्हणना. पूण बऱ्या गणितांचो उडास काडा. बऱ्या गणितांचो उगडास काडून सगळींच्या बापाक अर्गां दिया. आनी तवळ आमी संतोशाची मनशां जावंक प्रयत्न संतोशाची मनशां जावंक आमकां साध्य जातलें. हें गीत गावया सोमया गवळ्या म्हज्या. सोमया गवळ्या सोमया गवळ्या म्हज्या सोमया गवळ्या म्हज्या सुरगी काणा तुवें सोमया मोगन तुवें तुकास भेटोवंक दिलो म्हाकाच तुवें दिवच्या गुरसार मेलो उग्या वयल्यान तुका समर्पीत. सोमया गवळ्या म्हज्या सोमया गवळ्या म्हज्या. सगळीं काळजां तावराक घाली आमच्या सोमयाक. आमचो सोमया आमच्या मदें आसा. सर्ग संवसार सुद्दां आमचो बरो गवळी आमच्या शिड्याची जतन केल्लो. फाटल्या वर्सांक आमकां बेसांवांनी बोलवलो सोमया आमच्या मदें आसा. ताका आमी आराधन करुया ताची स्तुती करया. ताका आमी अर्घां दिवया. किरकोळ रचने सोमया गवळ्या म्हज्या सोमयाचे सर्गीच्या दातारा सर्गीच्या आमच्या सर्व पदवेदारा देवा फाटल्या वर्सां जायतो आमचो बरो गवळी जावन आमची जतन घेतले. दिसपट्टो ग्रास दिसपट्टे पिवन आमकां दिवन आशिर्वादीत केल्या जेजो तुका समाधान तुका सवगळा. सोमया गवळ्या म्हज्या सोमया गवळ्या जेजो 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 दाविदाच्या पुता
आमची सतीन करून आमकां बेसवारीवर आशिर्वादीत केल्ल्या जेजो तुका सवार दान तुका जोगळ्ळा सर्गी काळांत तुवें उसलाय म्हाका सुम्या हल्लेलुया सगळे हातू बाप हल्लेलुया निरंतर हालेलुया 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 अर्गान जेजू गुलाब जेजू आराधन जेजू सगळे काळ जाऊन दिता समया तुम वर्त देव तुका महिमा तुका आराधन गुलाब शदल बल बलंदललया हाला हाला अर्गान जेजू गुलाब जेजू आराधन जेजू हालेलुया हालेलुया अर्गान तुका सुमिया जेजू गुलाब तुका सुमिया जेजू आराधन तुका सुमिया जेजू हालेलुया 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 बश्याम मगाच्या भाव भयणीनो आमचो समय आमच्या मध्ये आसा परत एक दिश्ट ताचेर करसुया परत एक दिश्ट मगाच्या भाव भयणीनो आमच्या सुमयान आमकां बरें केलां गी ना फाटल्या वर्सा बरें केलां गी चड बरें केलां गी उणें बरें केलां चडावच चड बरें जालां पूण थोडे फावटी कितें जालां हें बरेंपण केल्लें वळखूंक आमी चुकल्या एक कुटुंब पिकनिका गेलें टुराक गेलें कळ्ळें गी चिंत्या एक कुटुंब एक क्लासीची भुरगीं टुराक गेलीं कळ्ळें गी टुराक आनी सगळें टूर जाल्या उपरांत फाटी आयल्या उपरांत भुरग्यां लागीं सारलें टिचरीन कशें जालें टूर आनी जायतीं भुरगीं म्हणूं लागलीं बारी बरें जालें तें बरें जालें हें बरें जालें तें बरें जालें वा गांव बरो तें बरें हें बरें बारी बारी मस्त आयकूंक कान पावना तितलें बरेंपण कळ्ळें गी आयकलें भुरगें वोत बसून आसलें ताजेर विचारलें तुका कशें जालें म्हाका कांय बरें जावना म्हाका कांय बरें जावना कित्याक बरें जावना काल जालें ताणें पुरा कितें पळय ताचे नॅगेटीव आसात कितें बरें जायनातले विशय आसात ल्हान संगती त्यो पुरा मतीन दवरल्यात पूण इतलें बरें आसलें खंयचेय उडासाक ना पूण सगळ्यांक गेल्यान एकाच जाग्यार पूण 16 जाणांक सगळ्यांक खुशी जाल्या एकल्याक खुशी जावना जाल्यार कोणाचे समस्ये कित्याक म्हळ्यार आसल्ल्यांत ददोसकाय भोगूंक आसल्ल्यांत संतोश पावोवंक आमकां कळना देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो सगळ्यांक हे आशिर्वाद लाभल्यांत मेटांनी लाभल्यांत बेसांवांनी भरलां कळ्ळें गी एकलो मनीस मेळ्ळो कशें जालें सायब वरस तुजें विचारलें पुरा बरें जालें फादर मागीर एक मात बेजाऱ्याची गजाल कितें म्हजी एक आवय विसरली ह्या वर्सा तें एक बारी बेजार वय गे कितलीं वर्सां जालीं 97 जाल्ली फादर 97 तूं म्हजे लागीं आयलो जाल्यार हांव मागतो आसलो आनी 2 वर्सां वांती आहली नाका फादर मस्त कश्टली आनी कश्टूचें नाका आसलें देखून आमी थोडे फावटी देवान उडास काडल्या पुरो म्हणून मागोन आसलें हांव उडास काडलो तर तूं मागोन आसलोय सुमयेन उडास काडलो तुका संतोश दिवूं संतोश दिवूं काळजां संतोश सांगतना मात बेजार म्हणालो पळय थोडे फावटी आमकां तशें भोगता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देवान केल्लें बरेंपण वळखो शकना हांव सुमये लागीं मागलां म्हज्या आवयक की आपूण व्हरू तिणें कश्टूचें नाका आनी देवान उडास काडला मागणें आयकलां संतोश घेना संतोश सगळींची राजा गेल्या ती देखून आमी थोडे फावटी कांय वायट मात सांगता देखून एक घडी बोर दोळे दांपया आमी ह्या वर्सा आमी केल्या पातकास उडास काडया
सुम्यान केल्लें बरेंपण वळखूंक साथ दी जावंक ना त्या पासून सुमेलाचे बक्षणें मागया. जायतें बरेंपण केलां. भुरग्यांक ही शिकूंक जायतीं जाण वाय गिन्यान मोत पुरा दिल्या, पूण आमी ती गिन्यान वापरूंक ना, आमी तो वेळ वापरूंक ना. चड आनी चड वेळ मोबायलार करसून, चड आनी चड वेळ पदां आयकून, चड आनी चड आमी पिक्चरां पळोवन जायतो वेळ आमी पाड केला. शिकपाक चड गुमान दिवंक ना. शिकप आमी लायट काण गेला. असल्या बऱ्यांतल्यो संगती बऱ्यो वळखूच्या बदलाक आमी वायट 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 म्हूण मात्र नेगेटिविटी दवरल्या. आनी आमी आमकां काळोखान दवरचे प्रयत्न केला आनी आमी आमकां संस्कारान दवरचे प्रयत्न केला. आनी आमी कोणा दुरसल्या? देवा दुरसल्या, पेल्याक दुरसल्या. देवाक आनी पेल्याक दुरसोंक हांगा कांयच ना म्हज्या मगाच्या भाव भयणीनो. आनी म्हाका दुरसोंक जाय, कित्याक देवान दिल्लो अवकाश गळसूंक ना. देवान दिल्लो अवकाश हांवें गळसूंक ना. देवान दिल्लो वेळ हांवें वापरूंक ना. देवान दिल्ली हांवें तितालें तांक गळसूंक नात म्हणलें सत आमी जाणां जावंक जायचे. उडास काडा, दोळे धांपा. तुमच्या कुटुंबान तुमी जियेल्यात फाटल्या वर्सा. बैलेक कितले बडी दुखयलां, उडास काडा. दादल्या कितले बडी दुखयलां, उडास काडा. स्त्रियो, भयणी कितले दुखयलां, उडास काडा. भावा कितले दुखयलां, उडास काडा. भयणी, आवय बापाय कितले दुखयलां, उडास काडा. भुरग्यांक कितले दुखयलां, बेश्टेंच चिडयलां, उडास काडा. बापाय, आवय बापायन, वडिलांक कितले दुखयलां, उडास काडा. धार्मीक वा रिलिजियस सर्व भाव भयणींनी, मलगड्यांक कितले अपमान केला, उडास काडा. पेल्याचें नांव पाड केलां, पेल्याच्या विशयान कोडी काडल्यात, अपप्रचार केला, पेल्याच्या दोळ्यान दुखां देवोंक कारण जाल्यान. जायते बरें करी येते आसलें, जायतो वावर करी येता आसलो, जायते आनी मेहनत काडून आनी प्रगती जोडी येते आसली. पल्या फाटी घालून आळशीपण दाखोवन जायते बडी प्रगती जोडूंक सुकोवन पडल्या. लेका व्हरतो खर्च, लेका व्हरती माजा, लेका व्हरते आमाल पिवणे, लेका व्हरते गम्मतां कर्ण असलो दुडो सड वगडायला. पुजोवन दवरचे प्रयत्न करूंक ना. ऑनलायन गेम, जुगारी, बेट्टींग अशें करून जायतो दुडो होगडायला. पुतिने कडेन फटी मारन जायतो दुडो होगडायला. येणे तेणे फायनान्सा येणे तेणे घालन चड आशा अभिलाशेक लागून जायते जिवीत धडेपडी बेजारायचे करून घेतला. वडिलांचे उतर आयकनासतना तांकां अपमान करून तांकां पाटी उलोवन तांकां खंती बेजाऱ्यान दवरला. तांच्या दोळ्यांत दुकान देवयल्यांत. आमी कितें करूंक जाय तें करिनासतना रावन आमी आमकां सापराधी केल्ले आसा. सुमेलकचे बक्षणे मागया. कीर्तन 50 म्हणटा, कीर्तन 50 म्हणटा, काकोळत म्हजी कर देवा, काकुळत म्हजी कर देवा. तुझ्या तीर मोगान, तुझ्या तीर मोगान, तुझे वोट दयाळ्यान, तुझ्या वोट दयाळ्यान अपराध म्हजे पुसून काड. अपराध म्हजे पुसून म्हज्या गुन्यांवांतलो म्हाका पुरतो धुवन काड. म्हज्या गुन्यांवाचो म्हाका पुरतो, म्हज्या पातकांतलो म्हाका नितळ कर. म्हज्या पातकांचो म्हाका नितळ कर. काकोळत म्हजी कर देवा, काकुळत म्हजी कर देवा. तुझ्या तीर मोगान, तुझ्या तीर मोगान, तुझे वोट दयाळ्यान तुझ्या वोट दयाळ्यान अपराध म्हजे पुसून काड. अपराध म्हजे पुसून. दावीद राय हे म्हणटा की ताणें केल्ले पातक दोळ्या मुखार ताचे आसा आनी ते पातक देवाक समर्पित आनी म्हणटा हांव पातकी म्हजी काकुळत कर. आमचे पातक आमच्या दोळ्या मुखार दवरी जाय, कित्याक आमचे पातक आमच्या दोळ्या मुखार आसा ते हाडी जाय, सोम्या मुखार दवरी जाय. आनी मुखार तसले पातक करिना, करचो ना म्हणून इच्छो कर. 2025 वर्स भगवंत वर्स करूंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो, देखून आमी दोळे धांपया, आमचे हात हृदयाचेर दवरया आनी ही गीत आमी गावया. हांव आयलां तुजी शी बापा म्हज्या, तुजी काकुळत अनुभव करूंक, तुजे बक्षण्या जोडूंक हांव आयलां. तुजे बक्षणे दी म्हाका मागया.
हवयला हवयला तुझेशी बापा मोजा कळी जुगडा तुका सगळी व्हडल्या तळ्यान आईला बापा आशीर्वाद दे म्हाका हवयला तुझेशी हवयला तुझेशी बापा मोजा काळी जुगडा तुका बरोसून तुझेशी आयला बापा आशीर्वाद दे म्हाका बापाय सारक्या मोगान बापाय सारक्या मोगान तुझ्या ल्हानपणी आवडटलो संसारी आशा कुशा संपडोना मोग तुझो विसरून गेलो हवयला हवयला तुझेशी बापा मोजा कळी जुगडा तुका पूर्वसून तुझेशी आयला बापा आशीर्वाद दे म्हाका तुझे वेणे दीस रात तुझे वेणे दीस नी रात सुख समाधान आशिल्लो तुझे कुशेचे कांय गुमान नासता स्वकुशी करून हवयला तुझेशी आयला बापा आशीर्वाद दी सगळे वडतडे बापा बक्षी म्हाका बक्षी म्हाका आसतानी जिणी बदलून बापा तुझ्या मोगान दिता हवयला हवयला तुझेशी बापा मोजा कळी जुगडा तुका बरोसून तुझेशी आयला बापा आशीर्वाद दे म्हाका हवयला हवयला तुझेशी बापा मोजा कळी जुगडा तुका बरोसून तुझेशी आयला बापा आशीर्वाद दे म्हाका 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 प्रेज द लॉर्ड अर्गान చేసో ఉగ్డప్ చేసో ఆరాధన చేసో హల్లెలూయా 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 अर्गान చేసో ఉగ్డప్ చేసో ఆరాధన చేసో హల్లెలూయా హల్లెలూయా कीर्तन 59 Psalm 59 मुझा देवा दुश्मनाच्या हातांतलो म्हाका निवार मुझे रूप राडटल्यांच्या हातांतलो म्हाका राख वाईट करतल्यांच्या हातांतलो म्हाका निवार रक्ताक ताणेल्ल्यांच्या हातांतलो म्हाका सोडय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमी 2025 वर्साक थोड्या घडयांनी पांय तेंगता न्ही आनी सकता संतोशान म्हणटा विश यू हॅपी
हा न्यू इयर कळले न्यू इयर विश यू हॅपी न्यू इयर लास्ट इयर न्यू इयर न्यू इयर वय न्यू इयर म्हणतो नाही गे वय गे न्ही हां आज वर्सासून माणो दीस न्ही गे देखून थोड्यांक बारी संतोष कित्याक संतोष हां नवे वर्स येता म्हण गे या निमाणे वर्स म्हणून वर्साक निमाणो सुनी हा निमाणो दीस म्हणून थोड्यान म्हणजे आसा आज निमाणो दीस गम्मत करया कळ्ळें गे हां सगळे वर्स म्हाका फोव केल्ल्याक गम्मत करया पार्टी चलतात देखून आज आमकां निमाणो दीस न्ही कोणाक निमाणो दीस हां 2026 वर्साक निमाणो दीस आमकां न्ही देखून आमी वतीन दवरूंक जाय आनी एक वर्स आमी सुरू करता 25 जुबलेवाचें वर्स वर्साची यात्रिकां कशें फुडें सरता आमी ह्या वर्सा न्ही गे देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमी कितें करूंक जाय ह्या वर्सा गुर्तू ना न्ही गे आमी पायतेंक सोमात 2019 वर्स देखून 2020 वर्सा पायतेंक ताना गोत्तालें तुमकां कोरोना येता भितर बसता हांव गोत्तालें गुर्तू ना आमकां कळीत ना फुडें कितें येवंक आसा कितें येवंक ना आमकां कळीत आसा कळीत ना आमी कोणाच्या हातान दिजें तें वर्स सोम्याच्या हातान दिजें वर्स वय गे न्ही तुमी गणिता मस्तो आयकल्यार जावंक पुरो फुडल्या वर्साचें चिंतून जायतीं काजारां फिक्स करन जायते पुरा करन काजाराक 2 दीस आसा म्हणटा आसतना एक्सिडेंट जावन व्हंकल सरली आसा वय गे आसा की ना आसा खाजर जावन सगळें बरें कार्य जावन आमी पवित्र जाग्यार वचून या म्हूण सांगून व्हेकल करन पवित्र जाग्यार वचून फाटी येतना एक्सिडेंट जावन तातूंत दादलो मरून भायर उरली आसा की ना आमच्या हातान कांय ना उडा स्टोरी जाय आमकां संतोष भक्ता नवें वर्स मेळ्ळें संतोष भक्ता भारी बरें देवा गर्गां दिवचें पूण त्या वर्साक कितें घडतलें कितें जातलें हांव खंय आसतलो कितें करतलो तें बिलकूल आमकां सांगूंक जायना कित्याक ती सकत देवान आमकां दिवंक ना फुडें कितें घडटा फुडें कितें घडोवंक आसा फुडें कितें घडटलें ह्या विशयान समजोवची देणी आमकां दिवनात ती कोणा लागीं आसात देवा लागीं आसा देखून आमी हें वर्स ताका समर्पीत करी जाय देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमी सगळें समर्पण करी जाय देखून आमी कितें करी जाय आमी आमकांच सोम्या समर्पून दी जाय कळ्ळें गे आमची कूड आमचो आत्मो आमचें घर आमचें घराणें सगळें कोणा दिचें सोम्या दी जाय देखून एक घडी बडदोळे दांपा नीट बसा तुमच्या उस्क्यार दवरा उस्क्यार उशोवन दवरा थोडे दांपा एक घडी बोर तुमची कूड सगळी कूड तुमी तुमच्या मथी काडा मथी काडा कुडींतलें कितें उणपण आसा तें मथी काडा संपुरो पिडा आसा अस्कतकाय आसा तकली पडपड आसा पोटान दूख आसा गांठी दुखे आसात थायरॉयड आसा स्पॉन्डिलोटायटीस आसा पाठीची कण्याची दूख आसा युटरसाचे समस्या गर्भकुश समस्या आसात संपूर्ण गॅस्ट्रिकाचे समस्या आसात कॅन्सराची पिडा आसा किडनीची पिडा आसा काळजाची पिडा आसा हाय डायबिटीक आसा BP आसा कोलेस्ट्रॉल आसा रातीची न्हीद पडना हाय टेन्शन आसा डिप्रेशन आसा मानसीक ओत्तड आसात कुटुंबान समाधान ना ही सगळ्यो संगती कुडीक समान जाल्ल्यो तुमी मुखार दवरा माथ्याच्या केंसा तावन पांयाच्या नाक्षे पर्यंत सगळी कूड आनी कुडीची विश्वे सोम्या समर्पिया सोमी जाणा तुमी इसरचे फुडें सोमी जाणा पूण तुमी समर्पूंचे तुमचें कर्तव्य देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो सोम्या मुखार दवरा तशेंच तुमी सोम्या मुखार दवरा तुमचें घर आनी घराणें तुमच्या घरांत आसची कुटुंबाचे संदेह तुमची भुरगीं बाळां तुमचे भाव भयणी आवय बापाय कुटुंबादारां सगळें घर आनी घराणें सोम्या मुखार समर्पिया घरांत शांती आसा जाल्यार घरांत समाधान आसा जाल्यार कुडीन समाधान कुडीन शांती घरांत समाधान आसा जाल्यार जिवितांत समाधान धदोसकाय ना जाल्यार खंडीत कंत बेजाराय कितें कर कांवक मोन येना कितें कर न्हिदोंक मोन येना न्हीद पडना असली परिगत घरांत काही दोशी आसात घरांत काही उणेपण आसा सोम्या मुखार समर्पिया भुरगांत आसात आमचे भाव भयणी वावर करतात कश्ट काडटात वावून काडटात तांकां फावो तें काम ना कामां आसलेल्यांक फावो तो सांबाळ दिनात
पेंडींग आसा सांबाळ, थंयसर कश्टांचे जिवीत आसा, थंयसर टॉर्चर आसा, थंयसर बरें करून काम ना, रावंक बरें करून फेसिलिटी नात, परगांवांत कश्टून आसात त्या आमच्या सर भाव भयणीक आनी बरें करून काम करून आसा सगळ्यांक सुमेच्या पांयां तळ समर्पया. ताका कमान बदरती तांचे जिवीत सुखाचे संतोषाचे समृद्धीचे जावं दी म्हण मागा. मध्य मुखांत हांगा सर आज आराधना करतात त्या सर भक्तीकां खातीर मागया. इगर्जे वचूंक जायना, टेंपला वचूंक जायना, ह्या संदर्भार अस्कत आसून आंदोलनार आसून असा एक परिस्थितींत ती आज सोम्या मुखार आज आराधना करून आसात माध्यम मुखांतर. ह्या संदर्भार मोगाच्या भाव भयणीन आमी तुमच्या खातीर मागता. तुमी तुमकां आशिर्वादांनी भरतलो, बेसावांनी भरतलो. तुमी तुमकां समर्पण दिया. तुमची कश्ट कंत दूख बेजाराय, तुमचे सर्व वळवळे, तुमचे सर पिडा शिडा, तुमचे कश्ट पोतीची तशेंच कुडीची सगळी पिडा सुम्या समर्पया. तुमचे घरांनी घराणे, कुटुंबाचे सांदे तूं सुम्या समर्पया. तुमचो द्वेश करतात, तुमकां इजा दितात, तुमची केळकुळां करतात, सगळ्यांक सुम्या मुखार समर्पया. भाव भयणीनो समर्पया. तुमचो दिसपडतो ग्रास फाटल्या वर्सा जोडूंक ताणें आदार दिला, फुडल्या वर्सा आनी वर्तमापान जोडचें भाग तुमकां फावो जावं दी म्हण मागा. दिसपडत्या ग्रासा खातीर मागा. तुमी करचो हर एक दिसाचो वावर जावं पुरो एक स्त्री हे दादलो, तुमी करचें घरचें काम, बायलें काम, तोटाचें, कृशीचें वा ऑफिसाचें, इस्कलाचें खंयचेंय काम तुमी करतात ते कामांत दादोसकाय तृप्ती मेळोंक मागा. ते काम बऱ्यान करूंक सगळ्यात कृपा मागा. त्या कामांत दादोसकाय मागा, जैत मागा तुमी आनी खंडीत जैत ते जोडतल्यात. मगळ भाव भयणीनो तुमी मागा. तुमच्या घरांत भुरग्याचे देणे नासतना कश्टून आसात त्या काजरी जोड्यां बसोत. तुमी मागा काम नासतना कश्टून आसात त्या तरणाट्यां बसोत, त्या दादल्या स्त्रिया बसोत. तुमी मागा विशेष करून ह्या वक्ता सुम्या समर्पण दिवया आमी. ह्या वक्ता सेरिकेचे देणे नासतना कश्टून आसात त्या सर्व तरुण जोड्यां तरुण चल्यां चलयां बसोत आमी मागया. तांचे जिवीत या 2025व्या वर्सा संतोषाचे जावं दी. भुरग्याचे देण्या मुखांतर, बऱ्या कामा मुखांतर, बऱ्या सैनिके मुखांतर तांचे जिवीत 2025व्या वर्साचे संतोषाचे समृद्धीचे तृप्तीचे जावं दी म्हण ह्या संदर्भार आमी सम्यक समर्पण दिया तांकां. तांचे बसून मागया आमी मागया. आमच्या राज्यकारभाऱ्यां बसून विशेष करून आमच्या कर्नाटका तशेंच केंद्राच्या आनी भारताच्या सर्व सरकारां बसून मागया आमी. लोकांच्या बरेपणा खातीर शांती समाधानाचे राज्य स्थापन करच्या दिशेने स्वार्थ सांडून, आपलेपण सांडून, आपणेपण सांडून लोकांच्या सगळ्या उदरगते खातीर निस्वार्थीपणी वावुरचे सगळे राजकारभारी, सर्व सरकार, सर्व राजकीय पार्टीचे मुखेली, सर्व धार्मिक मुखेली वावरीन म्हणून मागया. आपलो स्वार्थ सांडून दित आमी सगळी भारत नागरिकां, सगळ्या एका भारत देशाची भुरगीं, एका देवाची भुरगीं, एकामेका भाव भयणी म्हणल्यार चिंतापृता करून शांतीच्या समाधानाच्या वाटेन फुडें सरूंक जाय अशी कृपा तेणी तांकां फोव जावं दीत म्हणून मागया. आमी मागया विशेष करून ह्या संदर्भार पवित्र सभे बसोत. पवित्र सभेत जायतो वावर जावचो आसा. जुबलेवाच्या वरास जायती कार्य जावची आसात. ह्या जुबलेवाच्या वर्सा पवित्र सभेत बरोवशाची यात्रिकां कशें सोमकोंक आनी बरोवशाची कुटुंबां बांदूंक आमकां कृपा मेळों दी म्हणून आमी मागया. वावर करच्या पापसेबा बिस्पा ह्या जगांत धार्मिकांक आनी सर रिलिजियस भाव भयणीक कृपेची बेसांव निरंतर फावो जावं दीत म्हूण मागया. ह्या वक्ता आमी विशेष करून मागया आमच्या ह्या फिरगस कुटुंबां खातीर जेणे पर्यंत आमी बाळू जेजूचे पुनरावड्याचे वार्षिक महापर्व आमी आचरण करता. शुक्रारात 9 दिसांचे नवें आचरण करता. जायतो लोक ह्या नवें हांगासर येवं दी. बाळू जेजूची कृपा बेसांव जोडूंक फावो जावं दीत. तांच्या जिवितांत बाळू जेजूची भरपूर आशिर्वादां आनी अजापांक घडोवन दीत म्हूण मागया. आनी सगळे 12 तारखेर आचरण करची परब जायत्यांक सोडवण्याची, सुडकेची, मोगाची, बेसांवाची, आशिर्वादाची, आनंदाची जावं दी म्हणून आमी मागया. सगळी खारी ह्या दिशेन म्हणून हाडची सर जैते वचून जावं दीत मागया. मगळ भाव भयणीनो समर्पया. आमचे सगळे समर्पण करया. आमच्या हात हृदयाचे दवर ह्या वक्ता थंयसर पाटी उबे आसले सकड सोम्या पळय हांगासर सोम्याची कृपा मागा, सोम्याची बेसांव मागा. सर्व लोकांनो, सर्व भुरग्यांनो, सर्व युवा जाणांनो, सर्व भक्तिकांनो तुम्ही आता तुमकां सोम्या समर्पण दिया. कश्टाची मोडां, कंत बेजाराय, दूख वळवळे सगळे आयले जाल्यार फुडल्या वर्सा सोमी तुमकां जैते वन करूंक आतां दितलो. तो सोमी म्हणटा ये तुमी कश्ट केल्या न्हय, वजन वयतले न्हय, हांव तुमकां विशव दिता, हांव तुमकां बेसांवांनी भरता म्हणलो सोमी आज आमकां आशिर्वाद दिता. हें गीत गायतना सगळे आमचें समर्पण करया. तुजेर हांव पातयेता, तुजेर हांव बरवस्ता सोम्या म्हणलें गीत आमी गावया. जेजू मोगळा
तुझे रावपात येता जेजू दयाळा कष्टांची मोडा आयल्या वेळार तुझे रावपात येता जेजू मोगाळा तू म्हजो इश्ट इश्ट मोगासो हरी एक गरजेन म्हाका पावसो तुझे रावपात येता जेजू मोगाळा तुझे रावपात येता जेजू दयाळा उभी रावया कष्टाची मोडा आयल्या वेळार तुझे रावपात येता जेजू मोगाळा तुझे रावपात येता जेजू मोगाळा हालेलुया 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 निरंतर हालेलुया 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 उलो मारा हात बार उलो मारा आमचो स्वामी आमच्या मध्ये असा नवे वर्षाचे बेस हांव तुमकां दिवंक आशेता वक्ता ह्या संदर्भात तुमचे समर्पण करा तुमच्या भुरग्या बळाचे तुमच्या युवाजनाचे तुमच्या कुटुंबाचे तुमच्या कुडीचे तुमचे सगळे जिविताचे समर्पण करा सोमिया जेजो या सगळं भक्तिका तुझ्या पायांतळे समर्पण दिता तुझी गुणकाची दैवी सगळ्यांच्या शिरा शिरेन वळे तुझ्या पवित्र रक्तांत गदुरी तळकर तुझ्या नवांतक आशीर्वाद तुझ्या नवांतक बेसवानी बर सोमिया सगळे 2025 वर्ष तुझ्या पायांतळे समर्पिता सगळे त्यांची जिणी कष्ट कांस्ट वाउंट कंत बेजाराय पिडा शिरा सगळे तुझ्या पायांत समर्पिता सोमिया सोमिया या वर्षा तांकां तुझ्या आशीर्वादाने बर तांच्या मुखल्यारून तुका वाढ दाखय तांच्या फाटल्यारून संरक्षण कर तांच्या बगल्यारून संगती तांच्या भितरावर भलायकी संतोष समाधान भोग कर वैरावर निरंतर आशीर्वाद बर बेसवानी बर आपोट जेजो आणि बरी जाता टच 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 heal us hallelujah 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 अर्गान तुका सुमिया जेजू देवान आमकां बोवा पुरब्याच्या हात दिल्या सक्कड हात उबारया सक्कड सगळ्यांनी बरे निठ्ठ हात उबारया निठ्ठ एक घडी भर सोमिया समर्पया हे आमी उबारलेले हात आमकां आशीर्वादाचे जावंक पावतले ह्या वर्सा उडास दवरा सगळी हात उबारा हात अर्गान तुका सुमिया जेजू भोगळाप तुका सुमिया जेजू आराधन तुका सुमिया जेजू हालेलुया हालेलुया सुमिया सोन भोग जालो जाल्यार सुमियाक ह्या वर्सा 2 ताळयो जोरान प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सुमिया सो आशीर्वाद घेवंक गावया गीत येद्या व्हडा सक्रामेंता प्रार्थूया हे देवा या विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टान सोगडास तू आमकां सोडलाय तुझ्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते बोगी सारको तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिस्ताना मान करून दे आमकां फोव कर फाटले वर्स 2026 वर्स आशीर्वादाचे आणि बेसावाचे करून आमकां सांभाळलेल्या पासत
आणि हे वर्स नवे वर्स पळोवचे बाग फावो केल्ले बसो तुका अर्घ दिता आसतना 2025 वर्स जुबलेवाचे वर्स बरोवसाची यात्रिका कशें सोमकोंक आनी बरोवसाची कुटुंबां बांदूंक सुखाचे समृद्धाचे जिवीत रुता करूंक जाय अशी कृपे तेणी फोव कर म्हूण मागता हांव जोची तेणी रासभर चलयताय ससनाच्या ससना मगळ बाबडीनो हो आशिर्वाद तुमी घेवन सोतो वर्साचो पयलो आशिर्वाद जैन सर्वे सात थंय सर्व आशिर्वाद तुमी घेवन वेतल्यात आशिर्वादाची भुरगीं तुमी जातल्यात भक्तीन हो आशिर्वाद घेवंक भक्तीन आमी आयती जावया थंय घंट मारीजे कोणी आसा जाल्यार भोगभक्तीपणांत ह्या संभ्रमीक आराधनांत वांटिली जाल्यार तुमकां समेस्तांक हांव अभिनंदन पळयतां देव बरें करूं म्हणटा बाब पावल मोरस मुखार या आनी ह्यो मुर्दमाच्यो वाती तुमी हांगासर वणच्यो नांवां पळयतां तांणी मुखार येवचें आनी मुर्दमाची वात स्विकार करची मोती डिसोजा कार्मेल वाडो मेरी आरान्ना कोसेस वाडो जसिंता डिमेलो वेलांकनी वाडो 2 वीत विलियम नोरोन आनी कुटुंब वेलांकनी वाडो 2 फ्रांसीस बेनेडिक्टा रॉड्रिगस नित्यादर वाडो पीटर रेगो आनी कुटुंब रुजय वाडो एडवर्ड मस्करिनस मोंतिमाय वाडो डेनियल वास मिलार वाडो जेराल्ड अनिता डिसोजा कार्मेल वाडो सिल्वेस्टर रेगो रुजय वाडो वरीना रॉड्रिगस असम्स वाडो हिल्डा रॉड्रिगस असम्स वाडो जॉयसी फियोला फेर्नांडीस मोंतिमाय वाडो 2 जर कोणाची नांवां चुकून गेल्यार मुखार येवन तुमी मुर्दमाची वात स्विकार करची मिसाक आमी आयती जाता देव स्तुती आसलेली सर्वांनी मिसाक आयती जावचें आनी थंयसर पाटी आसल्यानी दया करना तुमी बसका स्विकार करची आनी मिसाचें बलिदानां वांटेली जावचें भायर तेणें उबें रावन उलोवचें न्ही मिसाचें बलिदान आमी देवाक अर्गासान भेटोवचें नव्या वर्सा खातीर ताची सुभाम आशिर्वादां जोडचें बलिदान पवित्र बलिदान भक्तीन वांटेली जावचें हांगासर जावचो संभ्रम वा जुबले असो वा काजार असो वा इतर संभ्रम न्ही मिसाचें बलिदान म्हणलें उडासतो न्हू भक्तीन हे मिसाचें बलिदानां वांटेली जावया परत 2026 वर्स पळोवचें भाग ह्या मिसाच्या बलिदाना मुखांतर आमकां फावो जावन दी म्हूण मागया समेस्तांक मोगाचो स्वागत
मोगळ भाव भयणीनो तुमकां समेस्तांक देव बरी सांज मागता आनी ह्या परबेच्या संभ्रमी मिसाक मोगाचो स्वागत मागता. माने दी बाप रॉबर्ट क्रास्ता, माना दी बाप पौल मोरस, तशेंच माना दी बाप आमचे गब्रियल, आमचे रिदंत्रिस्त ते वडील आमचे बिरगजेचे, ह्या सर्व संगता मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना तुमकां समेस्तांक मोगाचो स्वागत मागता. एका मनाची काळज जी जावन मिसाचें बलिदान भेटोवया, एकामेका खातीर मागया. ह्या 2026 वर्सा सरस्परा देवान केले सर बरेपणा करगांसान मिस भेटयतात. किशोर फेर्नांडीस आनी कुटुंब, फातिमा वाडो, रेन बसवत मागया. आम्हा समेस्तां बसवत मागया. जे कोण मागतान बसयला तसो सुगडा आसकडून तांचे बसवत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. ऑन कर. मोगाचनो आयचो दीस आमकां दोडत्या संभ्रमाचो. मरी देवाची मातेची परब आचरण करता आसतना आज 9वें वर्स सुरवात करता हांव. आयची देवस्तुती मरिये माये परी शेगुणी बरीत जिणी जियेवन देवाच्या आशिर्वादान आमचें जिवीत भरया म्हणलो संदेश दिता. मरियेन एक अवकार चली जावन बापा संगी शब्दां रुपी आशिल्ल्या जेजूक मनशा रूप घेवन संवसाराक हाडूंक आपणाची कबलात दिली. देवाक मानवून ती जियेली. हे वरवीं नीज देव आनी नीज मनीस जावन आशिल्ल्या सडवंदाराची आवय जावन देवाची माता जावचें भाग तिका फावो जालें. आज आमी 9व्या वर्साची सुरवात करतना मरिये परी जेजूक संगी घेवन जियेवया. मरिये मायेच्या हाताक धरून तिच्या जिवितांतलें शेगूण आमचें करून तिचे परी आमचें जिवीत देवाच्या आशिर्वादान भरूंक गरजची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागया. मोगळ भाव भयणीनो, आज आमकां 2 संभ्रम, एक 9व्या वर्साची सुरवात आनी एक मरी देवाची माता म्हणली दबाजीक परब आचरण. मरी देवाची माता कशी जाली, कित्याक म्हळ्यार कशी जाली म्हळ्यार तिने सगळे जिवितांत देवाक प्रमुख जागो दिलो आनी सगळ्या जिविताचें समर्पण देवाक तिने केलें. देखून तिका देवाची माता जावंक साध्य जालें. 2025 वर्स देवान आमकां हातान दिलां. ह्या जिवितांत देवाची खुशी करचें प्रयत्न करया आनी खंडीत आमी मरिये बरी देवाची आवय, देवाची भाव, देवाचे भयण जावंक शकतल्या. असले जिवीत जिवंक सोमी आमकां आदार कृपा दिवं दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. एगडी बोट दोळे दांपया. आमी केल्ल्या पथकाची दूख धरया. नितळ काळ समान आनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां आमी तयार करया. आमी केल्ल्या पथकाची दूख धर सांगाता म्हणया. हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सोडून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यां. अमसो अपराध, अमसो अपराध, अमसो बडोड अपराध. ह्या पासून म्हाका सदांच संवकार मरये सगळ्या देवदूतांनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं
विनंती करा हातून प्रार्थना मागता सर्वेस्पर देवाची काकुळत तकली बघून आम्ही मागून जोडून घेऊया. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळत करूं आणि आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक. प्रार्थूया. एगडी बोरदोळे दांपी आमच्या आमच्या घर संगती ते संगतीर मागे. सर्गींच्या आमच्या भौमोगाळ बापा, तुझ्या कुळाचे एका स्त्रियेक तिचे अंकारपण सांभाळून तुझ्या पुताची आवय सांग तुवें विसरून काढली आणि तिका आमची आवय करून दिली. तुवें आमकां भोव केल्लें येदें वर्तें आवयचें देणें वळखून आमी समेस्त जेजूची देखी प्रमाणे सदां तिका फोव तो मान आनी मोग दिवना आनी तेच देखीवन तो मायेच्या पावलांनी सोलोवन जेजूचो कोरो पाटलाव आमी करूंक फावो. हें आमी मागता आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो कोरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. गणन पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्परान मोयजेक म्हळें, आरोना कडेन आनी ताच्या पुता कडेन उलोवन तांकां सांग, तुमी इस्रायेलीतांक हे पोरी आशिर्वाद दिवंक जाय. तुमी तांकां सांगा, सर्वेस्पो तुका आशिर्वाद दिवं आनी तुका सांबाळूं. सर्वेस्पोर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजे पंको आनी तुजी दया करूं. सर्वेस्पोर आपले मुखामोळ तुका दाखोवं आनी तुका शांती दिवं. अशें तांणी म्हजें नांव इस्रायेलीताचेर उलो मारूंक जाय आनी हांव तांकां आशिर्वाद दितलो. देवाचें उतर. देवाची ओडुपकार.
आमचेर पडूं. सातू कृपाळ देवा आनी तुजो आशीर्वाद आमचेर पडूं. जातो कृपळ देवा आनी तुजो आशीर्वाद आमचेर पडूं. तुज्या परसळीक मुखामुळची दिश्ट आमचेर फांकूं. हे वरवीं आख्या संवसारार तुजी खुशी कळीत सांग. सराष्ट्रां तुजी चडवण वळखून घे. सातू कृपाळ देवा आनी तुजो आशीर्वाद आमचेर पडूं. देवा सर्जनांग तुका वाकण. सराष्ट्रां तुजी स्तुती करूं. तूं तांचेर हांसवडकी न्यायनिती प्रमाणे करताय. देशाभासांच्या लोकांक शाबितायेन चलयताय. सातू कृपाळ देवा आनी तुजो आशीर्वाद आमचेर पडूं. सातू कृपाळ देवा आनी तुजो आशीर्वाद आमचेर पडूं. सांब पावलोन गलातकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, पूण नेमलेलो काळ भरती जाताच देवान आपल्या पुताक धाडलो. एक स्त्री येतावन तो जल्मालो आनी नियमशास्त्राकाल आसलेल्यांक सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां आपले दंदूत करचे खातीर नियमशास्त्राकाल तो जल्मालो. आमी भुरगीं म्हूण दाखोवचे खातीर देवान आपल्या पुताचो आत्मो आमच्या अंतस्करणांनी धाडलो आनी तो आब्बा बापा म्हणून व्हडल्यान उलो करता. तर तूं ह्या फुडां गुलाम न्हय, बगार पूत. आनी पूत देखून देवाचे कुशेन दैजाचो वारीसदारी तूं जालाय. देवाचें उतर. देवाचे उडकार. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका
गवळे आनी दावांदावी वचून मरयेक जुजेक आनी कावणींत न्हिदायलेल्या बाळकाक ताणीं देखलीं. बाळकाक पळयतच ताच्या विशयांत देवदूतान सांगलें सक्कड तांकां समजालें. आनी गवळी सांगताले तें आयकल्लीं सकटां ओजाप पावलीं. पूण मरी ह्यो सर्व संगती आपल्या काळजांत जगोवन दवरून त्यो आठयतली. शेकी गवळी आपणे आयकल्ले आनी पळयल्ल्या संगती पासत देवाची महिमा गायत आनी ताची स्तुती करीत फाटीं गेले. सगळें देवदूतान सांगले बरी घडलें. बाळकाक 8वो दीस भरतस ताका सुन्नत करतना जेजू म्हूण नांव दवरलें. हें नांव तो गर्भ समोवच्या आदींच देवदूतान दिल्लें. देवाचें उतर. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भुरग्यानो, भावानो आनी भयणीनो, आज आमी 2 संभ्रम चलयता. पयल्यान पयलें मरी देवाची माता थेयोटोकस म्हणलें आमी संभ्रमता. मरी देवाची माता हे परब 5व्या शतमानांत म्हणजे 431 कावन्सील ऑफ एफेसाच्या त्या सभेंत थंयसर मरी देवाची माता म्हणून निर्णय घेवन हें फेस्त आख्या पवित्र सभेंत आचरण करूंक आमकां उलो दिलो. मरी देवाची माता म्हणलें फेस्त कशें आचरणाक आयलें. 4थ्या शतमानांत 5व्या शतमानांत नेस्टोरियस म्हणलो याजक मरयेच्या देवपणा विशांत देवमाते विशांत कांय इल्लोसो दुबाव उसारता आनी म्हणटा मरी देवाची माता न्हय, बगार देव मरी जेजूची माता. जेजूची माता क्रिस्टोटोकस, जेजूची माता, देवाची माता न्ही. अशें तो एक वादविवादाची एक शिकवणो शिकयता आसतना थंयसर एक थोडो वादळ उरता. आनी थोडे म्हणाले ना, मरी देवाची माता. अलेक्झांद्रियाचो भगवंत सिरिल ताणें वाद विवाद मंडन केलो आनी म्हळें देव मनीस जालो, मनशाच्या सैमांत तो आयलो, अवंकार मायाचे उदरींत तो आयलो, सैमांत तो देव मनशाचें रूप ताणें घेतलें आनी अवंकार मायाच्या उदरींत तो जल्मलो आनी तो जेजू पूण तो सैमान देव आनी देखून त्या देवाक तिणें जल्म दिलो, देखून ती देवाची माता. फकत जेजूची माता मात्र न्ही, जेजूक ती सकत ल्हानपणांतावन आसली, ती उपरांत आयलेली सकत न्ही. पवित्र आत्म्या वरवीं तो गर्भस्थ जालो. देवान तुज्या कुशव्यांत जल्मोवचें येवजन तयार केलां आनी हो देव तुज्या कुशव्यांत जल्मतलो म्हणल्या वेळार मरियन म्हणलें आपणे सोम्याची चरण दशी आनी तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजें थंय जावं. आनी ह्या वरवीं मरी देवाची माता जावंक साध्य जालें म्हणलें सत पवित्र सभा आज उगडापें करता आनी आयच्या दिसा दबाजन ही परब आचरण करूंक आमकां उलो दिता. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, भुरग्यानो, मरी देवाची माता जावंक कशी शकली? तुमी जाणात मरी देवाची माता जावंक तिचें पवित्रपण कारण नजरेताच्या भगवंत जोखीम आनी अन्नाच्या कुटुंबांत हे भगवंत सली जल्मली. ही भगवंत सली सर्वांक देवाक आनी मनशांक मानवल्ली जाली. देवाक आनी मनशांक मानवल्ली जाल्ली ह्या नजरेताच्या सलयेक देव दिसता
आपणाची आवय जावच्याक. कित्याक तिचे थंय 3 प्रमुख शेगूण आशिल्ले. एक भावार्थाची सली ती जावन आसली. देवाचेर अखंड भावार्थ, देवाचेर अखंड पातयणी, देवाचेर अखंड विश्वास तिचे ते आसले. देखून ती भावार्थाची आवय म्हणून आमी आपयता. भावार्थाची आवय. पोरण्या सोल्ल्याक आमी गेल्या जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, पोरण्या सोल्ल्यांत भावार्थाचो बापय म्हणून आमी कोणाक आपयता? आब्रामाक. कित्याक ह्या भावार्थाच्या बापाय आब्रामाक देवाचेर संपूर्ण भावार्थ, देवाचेर संपूर्ण विश्वास, देवाचेर संपूर्ण पातयणी आसली. देखून ताचो जल्मल्लो गांव सोडून बसयलेल्या गांवाक तो बायसन गेलो म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो. आपलो ऊर गांव सोडून तो कानान देशाक गेलो देवाचें उतर आयकून. देखून ताका आशिर्वाद लाभलो. आशिर्वाद. आनी देव ताका कितें म्हणलो? सर्व जनांगाचो तूं आशिर्वाद जातलोय. आशिर्वाद. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, आज संवसारांत 3 धर्म आसात. जुदेवांचो धर्म, क्रिस्तवांचो धर्म, इस्लाम धर्म. आनी ह्या 3 धर्मांत अब्राहम आशिर्वादाचो बापूय जावन पयलो स्थान घेता. आनी म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, मरी आशिर्वादांची. देखून मरी कुरानांत पयलो स्थान घेता. बड्या कुरानांत 32 फावटी तिचें नांव आसा. 32 फावटी. कित्याक देवाक मानवल्ली आनी पेल्याक मानवल्ली जावन वागल्ल्या एकमात्र स्त्रिये पैकी ती सदैव ती भाग्यवंत. आनी कित्याक तिच्या कुशव्यांत जल्मलो देवाचो पूत म्हणले सत आमी जाणा जावंक जाय. म्हणजे मोगाच्या भावा भयणीनो, आनी एक तिचे वर्ते एक शेगूण जावन आशिल्लो कलतेपण. पळया, ती देवाची माता जाली जाल्यार ती अहंकारान भरली ना, गर्वान भरली ना. आपण देवाची माता, देवदूत म्हजे बोवारी ते स्तुती करनासात, देवाच्या दुतांचे संरक्षण म्हाका आसा म्हणून ती अहंकारान भरली ना. ती कलती जाली. एलिझाबेथीची सेवा केली, जुजेची जतन घेतली, बाळका जेजूक मोग दिवन तिणी पोसलें. ती नांवाक अशें येवना, अधिकाराक अशें येवना, मानाक अशें येवना. ती सादी आशिल्ली, सादीत जावन जियेली. तिसऱ्यान कितें थंय देवाची खुशी करचें वर्तें देणें आसलें. देवाची खुशी कितें म्हूण समजोवचें, देवाक कुशेक कल्तीमान घालचो आनी सरसंगती सोंसून व्हरचें देणें तिका आसलें. आनी ह्या देण्या वरवीं ती पवित्र जाता, भाग्यवंत जाता, देवाच्या पुताची आवय जाता. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, देखून पळया, जेजूक मरी आनी ते जेजूचे भाव थंयसर मेळोंक गेल्ल्या वेळार कोणी शिस म्हणालो, तुजी आवय आनी भाव थंय राखतात, तुका मेळ्ळे जाय खंय? कोण म्हजी आवय, कोण म्हजे भाव, कोण म्हजे भयणी म्हूण जेजून तांकां सवाल केलें. आनी जेजू म्हणालो, मरयेक ताणें सकयल घालूंक ना, मरयेक ताणें वयर उखलून धरलें आनी म्हणे, जी कोण देवाची खुशी करतात तेच म्हजी आवय, म्हजो भाव आनी म्हजी भयण. देवाची खुशी केल्ल्यान मरये प्रास दुसरी कोणूच ना. देखून ती देवाची आवय जावंक शकली. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी, आनी ह्यो 3 संगती आमच्या जिवितांत रुता जावंक जाय म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. आमी भावार्थाची मनशां जावंक जाय. भावार्थाची अब्राहम बरी, अब्राहम भावार्थाचो बापय, मरी भावार्थाची आवय. आमी भावार्थाची भुरगीं जावंक जाय. जिणयेंत कश्ट, दूख, खंत, बेजार आयिल्ल्या वेळार आमी कंगल जावचें न्ही, निराशी जावचें न्ही. आमच्या देवाक सांडून अनेक देवा फाटल्यान धांवचें न्ही. थंय सुडका मेळटा, हांगा सुडका मेळटा, थंय धांवया, हांगा धांवया म्हणून आमी धांवोन आमचें जिवीत पाड करचें न्ही. आशिल्ले कडेन रावोन, आशिल्ल्या झुजोन जैत जोडूंक जाय म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. देखून आमी भावार्थाची मनशां जावंक जाय. दुसरें मरयेचो शेगूण आनी कसलो म्हणल्यार हांवें दुसरो कलतेपण. पळया, मरी देवान अती विसरून काडलेली, नावाडीक जाली, पूण तिणें तिचें कलतेपण उगडायलें ना.
थोडे फावटी आमच्या जिवितांत कितें घडटा हा आमी कांय इल्लेशे व्हड जाले म्हणटाना, कांय इल्ले आमचे तें ग्रेस्तकाय येयली म्हणटाना, कांय इल्ले आमचे दुडू जालो म्हणटाना, कांय आमचे पयशे जाले म्हणटाना आमकां धर्न दिसना. उर तोची देश तोची म्हणटा आमी दिसना. आमी वयर पळयता, हंकारान उलयता, गर्वान उलयता. पयलें भिकणाय जाताली, गरय जाताले, आतां चिकन कबाब जायचे, आतां पिझ्झा जायचे, बर्गर जायचे. आमची स्टायल बदलल्या. पयले आतां जेवताले हांव, आतां दांडे पिकास पुरे जायचे. पयले धनीर बसोन जेवताले हांव, आतां बसोंक बरी कुशन आसली, आमकां कदलां जायचे, पेंकट बग्गना. पयले लाठीचे उदक ओडटाले हांव आनी लाठ्यान उदक ओडटाले हांव, पेंकटां बग्गताली. आतां आमकां बसून शवर पडचे आंगार, उस्मान उसोंक नावकी जाका आमकां. आमची जिणी बदलल्या. आनी थोडे फावटी आमकां कितें भोगता, आमकां थोडे फावटी आमकां त्या ल्हानपणां रावोंक नाका. हांव व्हडलो मनीस देखून म्हाका तें उरलें पळय ल्हान म्हूण दिसता. अशें आमी बदलता, आमचें जिवीत बदलता. आमचें तें ग्रेस्तकाय येयली, नांव आयलें, अधिकार आयलो, मान आयलो जाल्यार आमचें जिवीत बदलता. आमी ल्हान जावं फाटीं सरता. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, मरयेन तशें केलें ना. देखून आमकांय जर तर जिवीत भर संतोश बरी जाय, जिवीत भर जैतवन जाय, जिवीत भर आमी नांव जोडी जाय, जिवीत भर आमी कुशलकायेचें जिवीत जियेचें जाल्यार, आमी भाग्यवंत जाय जाल्यार, आमी जेजूचे आवय भाव भयणी जायचे जाल्यार कलतेपणाचो शेगूण आमच्या जिवितार उतार करूंक जाय म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. देखून जेजू म्हणटा, कोण ल्हान जाता ताका वर्तो करतले, कोण कलतो जाता ताका वर्तो करतले. कोण सकणा वास वर्तो आसा तो निमाणो जावं दी, कोण निमाणो आसा तो सकणाचे प्रास वर्तो जावं दी. देखून जेजू कलतेपणाक तो मानता आनी तो अहंकारी गर्वपणाक तो कांठळटा. देखून तो म्हणटा, येया तुमी म्हजे थंय कश्ट केल्या न्हय, वजन वयतले न्हय, हांव तुमकां विशव दितलो. म्हजें जूं तुमच्या खांदार घेया, म्हजें लक्ष शिका, कित्याक हांव बळ्या आनी कलत्या काळजा असो, बळ्या आनी कलत्या काळजा असो. आनी आमी बळी आनी कलत्या काळजाची जावंक जाय म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. देखून ह्या वर्सा हर एक दीस सकाळीं उठ्ठाना आनी न्हिदताना आमी मागणें म्हणून विसरून नजो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या, कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या, कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें म्हणलें मागणें आमी म्हणूंक जाल्यार मरये परी आमी बळी आनी सादी कलती जावंक शकतले म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. तिसऱ्यान मरे हांवें सांगलें तुमकां कितें जावन दिली, देवाची खुशी कर्ण जियेली, देवाक विश्वासी रावली, देवाक खुशी कर्ण जियेली. देवाची खुशी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत देवाची खुशी कितें म्हूण आमी नेणाव, पूण खुशी सोदचे प्रयत्न आमी करूंक आसा. सदांच आमी सदांच आमच्या जिवितांत सुख संतोष मात्र आशेवचें न्ही. मरी सुख संतोष मात्र आशेली ना. मुरयेच्या जिवितांत गेल्ले कडेन तिका बंगाराची खारपेट मेळोंक ना, वा फुलांची गजडी मेळोंक ना. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, तिका हर एक कडेन मेळ्ळे कश्ट, निराशपण, दूख मात्र, ह्यो सर्व दुखी तिच्या काळजांत जगोवन दवरन देवाची खुशी करूंक लागली. दिसपट्ट आमच्या जिवितांत म्हज्या भावांतान म्हाका अकमान, म्हज्या भयणीतान म्हाका निंदा, म्हज्या आवय बापायतान म्हाका तिरस्कार, म्हज्या भुरग्यांतान म्हाका तिरस्कार वा क्रोध मेळ्ळो जावंक पुरो, म्हज्या बायलेतान म्हाका अविस्वास म्हूण मेळ्ळे जावंक पुरो, म्हज्या गांवांतान म्हाका अवमान मेळ्ळी जावंक पुरो. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, पूण हे सगळें शाश्वत न्ही, उडास दवरीसय. पण आमी जर तर ती देवाची खुशी म्हूण समजोवन सांजुजे बरी मुरयेक वेंगताव तेदना, सांजुजे बरी मुरयेचो मोग करताव तेदना आमी कुटुंबांत आमी विश्वासाचे देवाची खुशी करचे मनीस जावंक शकता म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्यो तीन संगती मरयेक आज भाग्यवंत करूंक शकल्यो आनी भाग्यवंतपणांत तिका आज देवाची माता जावंक साध्य जालें. आज आमी नवें वर्स आरंभ केलां आनी थोड्याच घडयेन आरंभ करता. वर्ससो निमाणो घडयो आमी आसा, निमाण्या घडयेर आसा आमी आसा आनी नवें वर्स आमी आचरण करता. एकामेका म्हणटा विश यू हॅपी न्यू इयर. आदल्या वर्सा आमी ह्याच काळार नवें वर्स सुरू केल्लें न्ही गे. आनी वर्सां कशीं धांवतात आमी नेणाव न्ही गे. कसो आयतार येता आनी कशें परत आयतार येता कळना. एक दीस गेल्ले बरी टपट 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 धांवतात, दीस कळूंकूच कळनात. तुमच्या घरांनी जायतीं कार्यां आसलीं, काजराची सोबणाची कार्यां आसलीं न्ही गे. थोडीं जावन जालीं, थोडीं जावंक आसात. घडयेन दीस आयले कशें गेले म्हूण गुत्तुनांत न्ही गे. आमची जल्मल्लीं भुरगीं दिशी आसलीं, आज येदू व्हड जाल्यांत
आनी आज ती कामाक लागल्यांत चिंतूंक जायना न्ही गे म्हणजे सांगाती क्लासमेट आशिल्ले तांची सगळीं खाजर जालां तांची भुरगीं व्हड जाल्यान थोडीं कामाक लागल्यान थोडीं काजाराक आयतीं जाल्यान पळयतना थोडे फावटी कशें वर्सां गेलीं न्ही गे कशें वर्सां गेलीं आज म्हाका 50 जालीं आज म्हाका 60 जालीं आज म्हाका 70 जालीं कशीं वर्सां गेलीं परच्या पर हांव येदीशी आशिल्लीं येदोसो आशिल्लो आज कशीं गेलीं म्हणून थोडे फावटी चिंता येता परंतु म्हाका व्हड मेळ्ळी 18 वर्सां कशीं जालीं 17 वर्सां कशीं जालीं 25 वर्सां कशीं जालीं म्हणून आमी आज आमकांच विचारता दीस कशे वेतात कळनात दीस मिनटां कशीं धांवतात घंटे कशे वळटात दीस कशे पासार जातात म्हयने कशे ते काबार जातात वर्सां कशीं धांवतात आमकां कळीत आसना पूण आमी मात ह्या संवसारांत नवें वर्स आचरण करते आसा आमकां संतोश ते आसा पूण आमी आमच्या जिविताची एक वर्स उगडयते आसा न्ही गे वर्सां गेल्ले बरी आमच्या मरणाक आमी लागीं जावन आसा म्हणलें सत आमी जाणा जावंक जाय आज नवें वर्स म्हणलो आमकां संतोश जल्मा दीस म्हणलो आमकां संतोश पूण एक वर्स उणें जाल्लें म्हणलें मोतयेंत आसूंक जाय देखून म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो ह्या नव वर्सा मुरयेची देख घेवन आमची कुटुंबां कशें बरवशाची करियेत हें वर्स पापसेबान बरवशाचे यात्रेका म्हणून पासारलां हें वर्स पापसेबान जुबलेवाचें वर्स आनी ह्या जुबलेवाच्या वर्सा बरवशाची यात्रिकांक कशें आमकां आज संदेश दिला आमी सर्व आमी यात्रिकां खंय येतात पैनाक यात्रिकां खंय येतात पैनाक येता न्ही गे कांय थोडी पुणतळाच्या पैनाक येता कांय थोडी गांवाच्या पैनाक येता पैन संपोन फाटी खबर जाताच खंय येता फाटी आमच्या गांवाक येता पैन न्ही गे आमी एक दीस आयल्या वांगा पैनाक आवयच्या कुश्मांतून भायर सरतना त्या पैनाची सुरवात हांवें केल्या त्या दिसता हांव पैन करून आसा पुणतळांची भेट शहरांची भेट कुटुंबाची भेट करून आसा पैन समकोन आसा आनी एक दीस हें पैन काबार जातलें हें पैन आखेर जातलें देखून म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो हे पैन काबार जातस आखेर जातस आमी आमच्या मायंगावाक आमच्या माय बंदराक पाटी वयतले हांव आनी थंयसर सदांकाळ जियेतले हांव मायंगावांत पवितंबाच्या गांवांत आमी थंय सदांकाळ जियेतले हांव त्या पर्यंत आमी समकोची वाट बरवशाची यात्रिका जावन समकोची वाट म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो कश्ट खंत दूख निराशपण बेजाराय सलवणी सगळी आसा पूण एक बरवसो आसा आमी शाश्वत न्ही आमी सर्गींच्या बंदराक पावतले हांव म्हणलो बरवसो ह्या बरवशान आमी मेटांक काडूंक जाय म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो आनी आमी बरवशान मेटांक काडटना कुटुंबांत आशिल्ल्या मनशांक आमी बरवसो दिवंक जाय कुटुंबांत आशिल्ल्या मनशांक बरवसो जावंक जाय जर तर म्हज्या पतीने थंय बरवसो उणो जाला बरवसो दिवचे हातेर हांवें जावंक जाय बरवसो दिवचे हातेर जर तर म्हज्या भुरग्यांक थंय आधुनीक काळार बरवसो उणो आसा बरवसो ना भिरांत आसा कावजिनी आसा नेगेटिविटी आसा ह्या संदर्भात आवय बापायची जबाबदारी भाव भयणीची जबाबदारी त्या भुरग्याक त्या संद्याक बरवसो जावन रावची जबाबदारी आसा म्हणल्यार सत आमी जाणा जावंक जाय जर तर आमी कुटुंबांत एकामेका बरवशाची जाल्यार आमची कुटुंबां बरवशाची जावं पावतली म्हणल्यार सत देवाचें उतर आमकां दिता बरवशाची जायजे जाल्यार आमी कितें करीत जाय बरवशाची जायजे जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जेजू आमचो बरवसो म्हणलें ओळखून घेवंक जाय जेजू आमचो बरवसो कित्याक म्हळ्यार मोरयेन जेजू तिचो बरवसो म्हूण मानून घेतलो थोडे फावटी थोड्या आवयक आसा ह्यो म्हजो पूत म्हजो बरवसो जातलो ही म्हजी धूव म्हजी बरवसो जातलो म्हणली अखंड पातयणी आसा थोडे फावटी मनशा जिवितांत बरवसो जातलो म्हणलो पूत बरवसो जावचो ना थोडे फावटी बरवसो जातली म्हणली धूव बरवसी जावची ना बरवशाची जावची ना पूण जेजू तसो न्ही जेजू बरवसो आमच्या जिवितांत संवसारा बरवसो आमच्या जिविता बरवसो आमच्या कुटुंबाचो बरवसो मरयेन तो पातयेलो आनी मरयेक तो बरवसो जालो म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो जेजूक बरवसो
म्हणून मानून घेवंक 3 संगती परत गरजेच्यो. एक भावार्थ आनी विश्वास, दुसरें कलतेपण, तिसरें देवाची खुशी आमच्या जिवितांत जारी करूंक जाय जाली संगत आमी वापरली जाल्यार जेजू म्हज्या कुटुंबांत बरोसो जावन येतलो, बरोसो जावन रावतलो, मुखलें 2025 वर्स बरोवशाचें करतलो आनी आमी बरोवशाची मनशां जावन बरोवशाचें पैन करूंक शकतले म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. वय म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो देखून जेजूक ह्या 25 वर्सां बरोसो जावन आमच्या घरांत दवरया, बरोसो जावन खंय दवरया, आमच्या घरांत दवरया, आमच्या काळजांत दवरया, आमच्या घरांत दवरया, खंय न्ही. एवढाच दवरा जेजूक ह्या वर्सा आमी बरोसो जावन आमच्या घरांत दवरतले म्हणलें आमी उडास दवरया. एक पुटी एकलो मनीस सदां हांवें मागतालो गे जेजू लागीं, जेजू आमगेरे राव जेजू, आमगेरे राव जेजू. जाकेवाच्या घरा गेल्ले जेजू, मातेवाच्या घरा गेल्ले जेजू, लाजराच्या घरा गेल्ले जेजू, आमगेरे राव जेजू मागतालो गे सदां. कळ्ळें गे. जेजू ह्या मनशाची बिरमो दिसली ताणें जेजून एक दीस म्हळें, आळे बाबा तुवें म्हाका सदां आपय त्या साई हांव तुमगेर येतां. ताका बारीक कशी जाली, रावताय मू रावताय म्हणजे व्हडलें घर आसा आबाद, व्हडलें घर आसा जेजू, व्हडलें घर आसा म्हगेर आनी मस्त बरे फेसिलिटीज आसात, बारी बरें म्हणालो. जेजूक व्हडल्या BMW गाडयेर आपोवन गेलो. जेजू बारीक कशी जाली, जेजू बसलो. जेजूक एक BMW गाडयेर बसचें भाग मेळ्ळें न्ही, बसलो गेलो. घरा गेल्या उपरांत जेजू एक सुटकेस घेवन गेलो. ताणें म्हळें उस्तूर गाडीचे सुटकेस व्हरून गेलो आनी जेजूक खऱ्या अर्थान देवयलें आनी सुटकेस येता मनशां ती धरली. जेजूक सीदा आपोवन गेलो खंय मळयेर वापरून गेलो. मळयेर व्हडलें कूड आसा, व्हडलें कूड, तातूंत जिम आसा, कळ्ळें, जिम आसा, उखलचें दवरचे वस्तू आसात, सायकल आसा सोडचें, मागीर थंय बाथरुमांत व्हडलें न्हिदचें कोंड आसा. कोंड न्ही पयलीं दुकोर न्हिदताले बळे खावन, दुकोर उरलें दुकरां मातशें घाताले, उरलें वेस्टें घाता आनी कोणान न्हिदताले. आजूय मनशांनी व्हडली कोणान दवरल्यात खंय बाथरुमांत न्ही गे. सरप सट जाल्यार न्हिदोंक जाता न्ही, थंड जाता न्ही तशें. आनी जेजूक व्हडलें थंय कोंड आसलें, काले म्हणटा ताका बाथटब आसलें. बारीक खुशी जाली जेजूक. आनी जेजूक म्हणालो जेजू येत्त घरा रावचे तुवें, येत्त कुडांत रावचे. हांगा कॉल बेल आसा, टिंग टॉंग दामलें जालें, टपक्का तुजो एसिस्टंट येता. तुका जाय जाल्लें च्या गी, जाय जाल्ली कापी गी, जाय जाल्लें जेवण गी, कितें जाय सर फुल्ल फेसिलिटी आसा म्हणून. जेजूक बारीक कशी जाली, मस्त देव बरें करूं, मस्त मोग करताय तूं, व्हेरी गूड म्हणालो. आनी जेजू वयर रावलो, जेजून बागलाची खीळ घाली, जेजू भितर रावलो. आनी हो मनीस सकयल आयलो. हाचे व्हडले हॉल, बरे व्हडले सोफा आसात आनी व्हडली 100 इंचांची TV आसा. आतां जेजू वयर आसा न्ही, म्हाका कांय समस्या ना, कसो देवसार येना, खंयचें कांय येना म्हणून चिंतून आनी TV घालून बसलो. टिंग डॉंग बेल जालें, घरचें बेल जालें. कोण आयलो बाबा म्हणून ताणें बागी उक्तें करतना 2 सिंगासो देवसार रावला. 2 सिंगासो देवसार बागला लागीं टापक्के खानपाट्या मारले ह्या मनशाच्या. ओ भियान खंगल जालो धांवन आयलो वयर. सोम्या तूं कुडा भितर आसाय, बाय देवसार आयला, सैतान आयला, म्हाका मारलें ताणें. देखून एक काम कर, तूं भितर तर रावची जाल्यार हो सैतान म्हाका सोडिना. देखून तूं एक काम कर, वयल्या माळयेचे सगळी माळी तुका दिता, वयले सगळे फ्लोर तुका दिता. एणे तेणें भितर तर रावं नाका, भायरी एणे तेणें इल्लेशें भोंवन राव म्हणालो. जायत देव बरें करूं, जायत म्हणालो जेजू. आनी जेजू भायरेन अशें करून वयल्या माळयेर रावलो. आनी हो अब्बा जेजू कुडांतलो भायर आयलो न्ही म्हणून खुशी जाली. आनी परत आयलो आनी भायर येवन TV बंद केली आनी पेपर वाचून बसलो. पेपर वाचून बसून कप च्या पिवन आसलो. टिंग डॉंग बेल जालें आनी चिंतलें कोण कामाचो आयलो कोण बागेल उक्तें केलें. परतून पळयतना 2 सिंगासो देवसार आनी हांगा एक दोळो आसलो देवसार येवन बागलार रावला. आनी एक खानपड्याक 2 पडली मार ताका. देवा म्हज्या उरला गो, ये देवा, ये जेजू म्हणून धडाबडा करून वयर गेलो आनी म्हणालो, सोम्या तूं वयर आसाय, देवसार सकयल येवन म्हाका मारते आसा, कसली गजाल. एक काम कर, तूं सकयल ये, तूं वयर रावा नाका, सकयल ये. आनी ह्या घराचो दरीतून तूं, ह्या घराचो येजमान तूं, हें घर तुजेंत, म्हजें कांय न्ही, तुजेंत. देखून हें काम करीचें, बेल जाताना तुवेंत बागेल काडीचें, हांव कामाचो, तूं धनी म्हणालो. जायत तुजी खुशी. आनी वो पेपर पळयलें, च्या पियेलो, दनपारां जेवलो, सांजेर कापी जाली. बागलाक बेल जावंकूच ना.
देव सर येवंक कुत्तुना घर कोणाचें जेजूचें पळया जेन्ना घर जेजूचें जाता जेन्ना आमचें घर आमी जेजूक समर्पीत करता जेन्ना आमच्या घरान जेजूक प्रमुख जागो दिता तेन्ना आमच्या घराचे दारवटे जेजू उक्ते करता देवसार जावं दी कोटे सकत जावं दी माठ जावं दी मंत्रां जावं दी आमच्या घरांत आमच्या कुटुंबांत भितर सरूंक शकनात पूण जायते पटी आमी कितें करता जेजूक कुर्सार थंयसर उमकळे दिता खिळ्यार वंटीर आल्तारीन दवरता आनी म्हणटा तूं थंयच राव सकयल देवा नाका रांदच्या कुडाक ये नाका आनी आमच्या न्हिदच्या कुडाक ये नाका आमच्या जेवच्या कुडाक ये नाका थंयच राव आमी 8 वरां मागणी करूं मात्र थंय येता थंय आशिर्वाद दिल्या पुरो म्हूण आमी जर तर जेजूक खाली थोडे जागे थोडी सुवात मात्र दिवन संपूर्ण आमचें समर्पण करना जाल्यार संपूर्ण घरची जबाबदारी जेजूक सोडिना जाल्यार संपूर्ण आमी आमचें घर जेजूक समर्पण दिना जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो ही वायट सकत खोडी सकत देवसार नाळणी ताळणी सगळी येतली आनी आमकां अडचणीन घालतली म्हणल्यार सत देवाचें उतर आमकां दिता मुरयेन तें इडें दिवंक ना मुरयेन तें इडें दिवंक ना बाबार्ताच्या देण्या वरवीं मोरी बलिश्ट जाली मुरयेन तें इडें दिवंक ना खलतेपणाच्या शगुणा वरवीं ती घट जाली मुरयेन तें इडें दिवं ना देवाची कुशी पाळच्या मारिफात ती बलिश्ट जाली आनी अशें तिचें जिवीत तिणें संरक्षणाचें केलें आशिर्वादाची जाली म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आनी देवाची माता जावंक शकली आज तसलें सापोवणें आमकां दिलां जेजू म्हणटा तुमी म्हजे भाव तुमी म्हजी भयण तुमी म्हजे आवय जातल्यात पूण देवाची कुशी करूंक आसा असलें जिवीत जिवन अशें देवाच्या कुशे खाल हे 2025 वर्स आमी जियोंक देवाची कुशी समजून घेवंक बवर्ताची कलतेपणाची आनी देवाची कुशी केल्ल्या जिविता वरवीं आमी बळवंत मरये बरी देवाची परस जावंक देवाचो आदार कृपा मागया देवाची आवय जावंक देवाचो भाव भयण जावंक देवाचो आदार ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया आमेन उबी रावया त्रिएक देवा ते असलो आमचो भावार तूं सरया सगळीं सांगता एकाच देवाक सत्मंता सर्वसेदार बाप तो सर्ग आनी पृथ्वीचो दिसच्या आनी नादिसच्या सर्व वस्तूंचो रचनार आनी एका सोम्या जिसू ख्रिस्ता सत्मंता देवाचो एकलो स्पोत तो सर काळा आदी बापा तांव सरमला देवा तांव देव उसवाडा तांव उसवाड खऱ्या देवा तांव उसरलो करो देव तो देवा तांव सरमला ताका रचूंक ना बापाच्या सैमाचो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात मनुष्य बसोत आनी आमचे सोळ्या बसोत सर्गात तांतो देवलो आनी पवित्रत्म्या वरवीं हांवकार बरेची उतारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो मौनपणी सांगता आनी आमचे बसोत पोंसल्या ताका कुर्सान मारलो ताणें क्रिस्त मरण सोंसलें आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनः जिवान जालो सर्गात शिरलो आनी बापाच्या उजव्या बसला जिव्यांचे आनी मेल्ल्यांची मुनसिबी करून वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे रस उदकेक शेवट आसूं आनी पवित्रत्म्याक सत्मंता ईश्वर आनी दिवदूतांत बापा आनी पुता तांणी उपसला बापा आनी पुता बराबर ताका इसमा सारको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवादे वरवीं तो उलयलो एक पवित्र कातोलीक आनी धर्मदूतां वरवीं स्थापलेले सभेक सत्मंता एक नगदीर एक पवित्र स्नाना समन मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुन्हा जिवंतपणाक आनी सस्नाच्या जिविताक विस्वासो रावता आमेन ह्या समच्या बावार्थान आमच्या विस्वासान ह्या समच्या पत्तिणेन आमची मागणी आमची गरजो आमची आशा त्रिएक देवाच्या पांयांतळा समर्पण दिवया बापा पवित्र सभेच्या सर मुखेल्यांनी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मोगान बरोवन जिवीत जयशें कर जिणेच्या पैणार कसल्याच संवसाराच्या वस्याक सांपड नासतना तीर बावडतान जिवोवन आपणा तबेन आसच्या परजेच्या बावडताचेर वाटेन चलोवंक तुजो आदार लाभय म्हूण मागता हांव राष्ट्राच्या फुडाऱ्यांनी
तांचे ताबेन आसच्या लोकांच्यो गरजो समजून निस्वार्थी मनान सेवा करूंक सर फुडाऱ्यांक तुज्या सक्तेन बर म्हण मागता मोरये बरी आमचो भावार्थ हरी एका घडये जिवाळ सांबाळूंक आमकां तुजो आदार दी. आमी निस्वार्थी मनाची जावन आमकां भेटच्या हरी एकल्यातय हुस्को बरें मन दाखोवंक तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. विविध रितीच्या पिड्यांनी कश्टांच्या सर आमच्या भावा भयणीची दया कर. तांची पिडा सोसूंक तांकां बोल दी. तांची सेवा करच्या हर एकल्याक तुज्या बेसावांनी बर म्हूण मागता हांव. आज नवे वर्स आमी सुरवात करतना आमकां तुज्या आशिर्वादांनी भर. सुखांत आनी दुखांत पिड्यांत आनी भलायकेंत मोरये परी कृपेन भरून जिवीत सारूंक तुजो आदार लाभय म्हूण मागता हांव. ह्या एमकरिस्ताच्या मेजाबावरी हजार जाल्लेल्या आमी सोमेस्तांनी भावार्थान बरवशान आनी मोगान भरून आमचें जिवीत आशिर्वादाचें करूंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता हांव. 2025 वर्स सुरवात करच्या वक्ता आम सर्वांक हे वर्स जैताचे भलायकेचे समाधानाचे आनी सूख संतोषाचे जायशें कर. ह्या मुखांत आमच्या कुटुंबांत घरांत समाजांत आनी राष्ट्रांत समृद्धी रुता करूंक जायसचें कृपे देणें फावो कर म्हूण मागता हांव. इगडी बुरदोळे दांपया आमच्या खासगी गरजां खातीर मागया. परगांत आसात आमची भाव भयणी तांच्या खातीर, पिडेस्त आसात आमची भाव भयणी तांचे खातीर, विविध रितीच्या कस्तान उळोवंक जाल्यान तांचे खातीर, जे कोणा मागतान बसयला तांचे खातीर आमी मागया. सर्गींचे भोवमुखार बापा तुजे मुखार उसालेली आमची मागणी आमी तुका समर्पण दिता. संवसारी जिवितांत दीस म्हयने वर्सां वरती देणी जावन तूं दिताय. फाटले वर्स पळोवचे भाग फावो केल्ल्या पासून अर्गां दिता आसतना नव्या वर्स पळोवचे भाग फावो केल्ल्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता. ह्या वर्सा मोरये मायेन आपल्या जिवितांत भावार्थ सांबाळलो, कलतेपणान तिजी येयली, देवाची कुशी करून ती समकली. ह्याच प्रमाणे आमी भावार्थान कलतेपणान आनी तुजी कुशी करच्यान पयलें जावंक आनी नव्या वर्सा भरोशाची मनशां जावन भरोशाची कुटुंबां बांदचें वरती देणी आमकां फावो कर म्हूण मागता. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. काणीक समो करा आनी काणिकेच्या पुरसावाक आयती जाया.
आमच्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वेदा देवाप्पा मानतात असलें जावं म्हण मागाते. हे तुझ्या हातांतले बलिदान आपल्या मनातले महिमेक आमच्या नेटक्या सभेच्या आदावा सर्वेस्पर मानून घेव. देवा आमच्या भोवमोगाळ सर्पद्वेदारा बापा बरें तें सगळें तूं सुरू करताय आनी तूं सुतें शेवटा पावयताय. भगवंत देवा मातेची दबाजी परब आनी संतोशान आमी संभ्रमतां. तिचे विनवणेन तुवें सुरू केलां तें कृपेचें काम तुमचो शेवटा पावय म्हण आमी मागता. तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचें नांवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिनवासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळीनी सर्व तै आमी तुका दिनवासू फावो हो काही दोन्ही तिसो आनी आमच्या फायद्यासो. देवाची माय जाल्ले नित्य अंकरी मायेक आमी आज नमान करतना एका तळ्यान आमी तुका वाकणता. तुका वंदिता. तुजी किर्ती परगडता. आपल्या ओंकारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुझ्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सस्नीक प्रकाश तिने संवसारा फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशीन देवूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा कणतात. तांचे संगाती आमचे थळे मेळोन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. मोगळ भाव भयणीनो बो पवित्र घडी आमी संभ्रमता. उंडो आनी वायन आसलें जेजूचें मांस आनी रगत जावन बदलची पवित्र आत्म्याची घडी. हे घडये कितेंय मागता खंडीत आमी घेता. सगळें आमचें नवें वर्स आमचें कुटुंब कूड आत्मो घर आनी घराणें सगळें सोम्याच्या कुडी रक्ताक समर्पण तो नवो आशिर्वाद मागया. असल्या दिनवाशी काळजान भोव दयाळ बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं आमी तुजे मुखार येता. बलिदान करूंक आमी ही देणी हाडल्यांत ती तूं देण मानून घे आनी तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी कलतेपणी मागता. तुजे कथोलीक पवित्र सभे खातीर आमी ती मेटयता. ती तूं राख आनी सलय आख्खे पृथ्वीचेर तिका शांती दिनी एकवटान सांबाळ. तेच परी आमी भेटयता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगीन बापा पासून पिटर पौल आमच्या गोळी बापा पासून आनी धर्मदूतांनी परगटलो तो सुखरो भावार्थ सांबाळतल्या आनी शिकयतल्या पासून. सर्वेस्परा तुझ्या साखरा आणि साखरणींचे खातीर आमची मागणी आयक. तुजे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या आम्हा सुमेस्तांची दया कर. आमचो भावार्थ आनी आमची भक्ती तूं वळखताय. सासणाच्या जिवी आनी खरें देवा तुका वाकणूंक हें बलिदान आमी भेटयता आमचे खातीर आनी आमी मोग करता तांचे खातीर
स्वस्ती आनी तारण आम सुमेस्तांक लाभच्याक ते आमी समर्पिता आख्खे पवित्र सभेच्या एकवटांत आमी जेजू क्रिस्ताच्या आमच्या सोम्या आनी देवाच्या सदांच संवकार माये मर्येक भक्तीन वन दिता तेच परी तिच्या पतीक बागेवन जुजेक तशेंच बागेवन पेद्रू आनी पावलो आनी आंद्रे जाकोब जुआंव तॉमस जाकोब फिलीप बार्तोलोमियो मातेव सिमा आनी तादेव ग्लीन क्लेत क्लेमेंत क्रिस्त कर्नेल सुप्रियान लॉरेस क्रिजागोन जुआंव आनी पावल कॉस्मस आनी दामियाव ह्या तुज्या धर्मतांक आनी रक्षसांक आनी समेज तुज्या बागेवंतांक आमी वन दिता तांच्या पुण्या आनी मागणेचे धर्मान तूं आमकां सदांच राख आनी आदार दी. बापा तुज्या मनेऱ्यांची आनी सगळ्या कुटुंबाची देणी मानून घे हे जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी सस्नाचे केस्तींतले आमकां निवार तुवें विसरून काडलेल्या मोदें दयेन आमकां घे. सर्वेस्परा ह्या देण्यांचेर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती तूं मानून घे ती खरेपणी आत्मीक आनी तुका मानता तसली बलिदान जावन निर्मी जावन ती आमकां आमच्या तुज्या एकल्याच पुता आमच्या समये जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत कश्ट मरण सुच्या आदल्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका आपल्या सरपदवेदारा बापाक दोळे उबारून दिन वाचलो ताणें उंडो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी गयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेच परी जेवण जातस ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सास्तीक कराराचें रगत पदकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेत मनशां बसत तें वरवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaso gutu pergetuya बापा आमी तुजे मनियारी आनी तुजे परसा तुज्या पुता आमच्या समये जेजू क्रिस्ताच्या कश्ट मरण आसूं पुनर्जीवनपण आसूं आनी सर्गार सडणी आसूं भक्तीपणी उडास करता आनी तुवें दिल्ल्या जायत्या देण्यांतली महिमे वतो देवा आमी तुका समर्पिता ही निर्मळ पवित्र आनी संपूर्ण बली हो जिवीत सोंड आनी सोडुनीची काल्स अंचेर तूं प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दिश्ट घाल तुज्या नितीवंत साकरा बेलाची देणी बवर्ताच्या बापा ब्रह्मसुयाची तुज्या यास कमेलकी जगती भेटोवणी तुवें मानून घेतली तेच परी हें बलिदान तुका मानू सर्वेस्परा सरपदवेदारा बापा तुजो दूत हें बलिदान सरकार तुजे मुखार व्हरो म्हणून आमी कलतेपणी मागता अशें हे वेदी वयली तुज्या पुताची भोव पवित्र कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक तुज्या आशिर्वादांनी देण्यांनी बर. सर्वेस्परा आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींची काकळूत कर बावर्ताची मोर आसून ती आमच्या दिणगेल्यांत आनी विशवांत आसात तांकां आनी क्रिस्तांतय मेल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या गोपांत उजवाड सूख आनी शांती मेळोव आनी आमा पातक्यांक तुज्या अगणीत काकुळतेचेर विश्वास दवरतल्यांक कितें फावो तें पळयोव नाका पूण आमची पातकां बगोस आनी जुआंव स्टेफन मतियास बार्नबास इनास अलेक्झांडर मार्सेलीन पेद्रो फेलिता परपेती आगाता लुसिया आग्नेस सिसिलिया अनास्ताजिया ह्या तुज्या धर्मत्या आनी रक्तसाक्षांच्या आनी सुमेस्त भक्तांच्या जम्यांत आमकां एकठांय कर. क्रिस्तांच्या समये वरवीं ताचे उदेशीन तूं सर्वेस्परा सर्व बऱ्यो वस्तू रसून जिवनान आशिर्वादान भरताय पवित्र करताय आनी आमकां वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं
त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन आमेन आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान दवरून ताणे शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन गावुया. आमच्या हातून मुक्ती मागया. आमच्या बाबा सर्वेच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज पाखाये तुझी खुशी सदा सदा तशी संसाराचा सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुमची येत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. माया मग सोगुर्तू जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शेळी. आम्हा समेस्तांच्या मोगान बरो मनीस जावन ह्या संवसारी आयिल्ली. अवघर मायाची उदरी मनीस जावन कूड घेतलेली. आवयक अवकार मारयेक देवाची माता करून अभिषिक्त केल्ली. दिसपट्टे आमच्या जिवितांत देवाची खुशी पाळण आमी सोम्याची आवय भाव भयणी जावंक आमकां आपोवणी दिता ती. हे शेळयेचे जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली.
क्रिस्ताची कुण रगत म्हाका ससनाच्या जिविता सांबाळूं आमेन. बसया. मुगळ भाव भयणीनो, आतां क्रिस्त प्रसाद असो वेळ. क्रिस्त प्रसाद भोव पवित्र संस्कार हो आतां आमी सेवंक येता. भक्तीन तो सेवसो. क्रिस्त प्रसाद फकत आमी जिबेर मात्र सेवसो, हातार न्ही, जिबेर मात्र. ಈಗ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದ ಸಮಯ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಇದು ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತವರು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು. ಇತರರು ಕುಳಿತಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದು. ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕ್ರಿಸ್ತ ಪ್ರಸಾದವು ನಾವು ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಿ. आणि भक्तीन कुमगार सेव्या. जीवित दिवच्या जिविताच्या दातारा जेजू आमच्या मैमेच्या सडवंदरा काकुतीच्या पागोरा राकोणेच्या पागोरा काळजान ये देव कुवरा जीवित दिवच्या जिविताच्या दातारा जेजू आमच्या मैमेच्या सडवंदरा काकुतीच्या सागुरा राकोणेच्या पागोरा काळजान ये देव कुवरा. उंडो तू जीवित असो ससणी जीव आमकां दिवसो सर्गारासाक वरून पावसो उंडो तू चडवणेसो उंडो तू जीवित असो ससणी जीव आमकां दिवसो सर्गारासाक वरून पावसो उंडो तू चडवणेसो. जीवित दिवच्या जिविताच्या दातारा जेजू आमच्या मैमेच्या सडवंदरा काकुतीच्या सागुरा राकोणेच्या पागोरा काळजान ये देव कुवरा. पोरो गोळी तू आमचो पासवो सरो दिवन पोसो नितळ उदकां तान बागवसो गोळी तू आमकां राखसो. पुरो
नितळ उदकान तान बागोंक सोड गवळे तूं आमकां राखसो जिवीत दिवच्या जिविताच्या दारां जेजू आमच्या मैमेच्या सरगोंदारा काकुतीच्या सागोरा रांगणेच्या पागोरा पडदात ये देव कुवारा जिवीत दिवच्या जिविताच्या दारां जेजू आमच्या मैमेच्या सरगोंदारा काकुतीच्या सागोरा रांगणेच्या पागोरा पडदात ये देव कुवारा सगळ्या काळजान सोम्या तुका नवाळटा सगळ्या मोनान तुजो उपकार नियाळटा करगा तुका वगडाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका करगा तुका वगडाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका आमचे हे जिणे तुझेच देणे कितेंच नाही आमी तुझे विणे आमचे हे जिणे तुझेच देणे कितेंच नाही आमी तुझे विणे अर्गा तुका वगडाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्गा तुका वगडाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका सगळ्या काळजान सौम्या तुका नवाळटा सगळ्या मोनान तुजो उपकार नियाळटा अर्गा तुका वगडाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्गा तुका वगडाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका प्रार्थुया जेजूच्यानी आमच्या भोवमोगाळ खणवळ्या बापा जेजून अवकार मायेतां घेतलेली कूड आनी रगत आमचे कानांनी पिवन जाल्यान ह्या अमोलीक देण्या खातीर तशेंच ताच्या अवकार मायेच्या
आणि आमचे जण एकल्याच्या आवयच्या देण्यापासून खतखती काळजान आम्ही तुका दिन वाचता जेजूच्या आवयची देखी प्रमाणे सोलोंक सगळ्या आवयांक कुरपा दी आणि जेजू परी आम्ही समेस्तानी हे सिरगीचे मायेचे आणि आमचे जण एकल्याचे आवयचे काळी संतोषान बरोवंक आमकां आदार दी म्हूण मागता त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नांवी बसया. मगळ भाव भयणीनो, भुरग्यानो, युवा जणांनो, तशेंच म्हज्या मोगाच्या फिरगसगरांनो, तुमकां समेस्तां हांगा आसलेल्यांक, परगांवांत आसलेल्यांक, माध्यम मुखांतर हो संभ्रम चलयतल्या सर्व भक्तिकांक, जमलेल्या सर्व याजकांच्या नांवी संतोषप्रीत भगवंत मरी देवा मातेच्या परबेचे परबी पटयता. तशेंच येवंकसच्या नव्या वर्साचे शुभाशय पटयता आनी तुमकां समेस्तांक बरें नवें वर्स मागता. विश यू वेरी हॅपी न्यू इयर टू ऑल. इतलें व्हडलें आसा का? देव बरें करूं. भगवंत मरी बाळकाची जुमारी फांत नव्या वर्सा तुमकां आपल्या बेसांवांनी भरून दी. तुमचें जिवीत सुखाचे संतोषाचे समृद्धीचे जावन आनंदाचे बेसांवांनी भरलेले जावं दी म्हूण ह्या वखता तुमच्या खातीर मागता. आमचे मदें बाप गब्रियल, बाप पाऊल आनी बाप रॉबर्ट आसून आमच्या खातीर तांणी मागणें केलां. हे सर्व या जगाचो मनपूर्वक उपकार बावडटा. देवाची भरपूर आशिर्वादान तांचेर मागता. फाल्यां सकाळीं मीस 8 वरार आसा. एकच मीस आसतलें. सर्वांनी ह्या मिसाक येवंक नव्या वर्सा संभ्रम सोलोवंक उलो दिता. आज आयिल्ल्यांनी फाल्यां येवयेत तुमकां स्वागत आसा. आज आयचो शर्मा फाल्यां आसचो ना, फुडें आसतोरा देखून तुमकां मोगाचो स्वागत. आयच्या संभ्रमाक वर्त्या मापान सहकार दिल्ल्यांक देव बरें करूं. देवस्तुती चलून वेल्ल्या फिरगसकरांक, तशेंच देवस्तुती आयोगाच्या सरसंद्यांक, काणी काडलेल्यांक समेस्तांक एका सुत्रान देव बरें करूं. अभिनंदन. गायन केल्ल्या गायन मंडळीच्या सर्व संद्यांक बोवापूर भाशेन गान तुमी केलां. तुमकां सर्व अभिनंदन. मिस्त्री हेराल्ड तावरो, वजंत्र बवयलेल्या रुपा आनी तांकां सांगात रिया आनी तांकां सांगात दिल्ल्या समेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. केदेलाची मांडावळ घालून बसकेची मांडावळ केल्ल्या लुड्स, पंपे आनी त्या दरवाड्याकारांक देव बरें करूं म्हणटा आसतना ती काडूंक आसात आनी आट्टी वाडोवंक आसा. सुबीत कर्ण देखून रुजाई वाडो आनी वेलंकांनी वाडो दवा नाकात. आज कांय कार्य ना जाल्ले कुडले चेरां तुमी आट्टी मांडची. फिरगसकारांक लागीं विनंती आसा, तुमी बसुल्ल्यांचेर आनी एका चेरा वयर दवरा आनी अशें विग्गी हाट्टी म्हणटात. तुमी तांकां सहकार दिल्ले बरी जाता. नवीं चेरां इंगड, नवीं केदेलां इंगड, पोरणी इंगड तुमी दवरूंक आसात. हेची सगळी अल्तर सोबोन भोवपूर बायन मागण्याक तशें आराधनाक आयती गेल्ल्या कोवेंताच्या सर्व धर्म भयण्यांक, गुड शेपर्ड, हेल्पर्स ऑफ माउंट रोझरी, तशेंच चॅरिटी सिस्टरच्या सर्व धर्म भयणींक, मोगाच्या सिस्टांक तुमकां सर्वांक अभिनंदन. देव बरें करूं. बरी मायन तुमचेर बेसांवांनी भरून दिवन मागता. तांकां कुमो केल्ली आसात तुमकांय सर्वांक एका सुत्रान देव बरें करूं. सावंड सिस्टम हांगासर मांडावळ करून बोवापूर बायन हेजो संभ्रम सोलोवंक वर्तमा पासून सहकार दिल्ल्या अनिल लॉरेन्स डिकुना, तशेंच ओवरहेड प्रोजेक्टर घालून कांतारां गांवक उमो करूंक अवकाश करून दिल्ल्या प्रिन्सन आनी मेल्विन लोबो तुमचोय मनपूर्वक उपकार बावडटा. लायव्ह स्ट्रीम केल्ल्या दिव्यवाणी लायव्ह यूट्यूब चॅनलाक मनीस विनोद तशेंच अनुपम गंगोळी तुमचोय मनपूर्वक उपकार बावडटा. देवाचे आशिर्वादा मागता. तशेंच विविध रितींनी आदार दिल्ल्या सांगात दिल्ल्या फिरगोस गोळी परिशद संद्यांक, गुरकारांक, संघ संस्थेच्या संद्यांक देव बरें करूं. सवरितींनी कुमो करच्या जॉयसन लुसीबाई तुमकां देव बरें करूं. मिसाची सहभाटिवणी केल्ल्या सर्वांक, प्रतिरितीन अल्तारेची वेदी सेवा केल्ल्या आमच्या सर्व अल्तार भुरग्यांक
कळजंतावन देव बरें करूं. अभिनंदन. मुर्दोम मिसां दिवन दान दिवन सहकार दिल्ल्या सुमेस्त उपकार बावडटा. तशेंच शुक्रार तावन बाळो जेजूच्या परबेक 9 दिसांचें नोवेन आमी सुरू करता. सकाळीं 10 वरार बावटो बार्न नोवेनाची सुरवात जातली. सवाय 10 वरां दैवीक कुळचो तेर्स, 10:30 वरार सक्रामेंताचें रादान, 11:30 वरां मिसाचें बलिदान नोवेन, उपरांत भक्तिकांक जेवण हें सर्व आसतलें. 11 तारीखेर सांजे 4 वरार वज्या पुरसांव आसतलो. वज्या पुरसांवाक तुमी हाडूंक जाय जाल्ले वरवीं हे परी आसा. रेगो मिलासो कोजो तांदूळ, रेगो मिलासो कोजो तांदूळ वाड्यावार तुमी नांवां दिया गुरकारा लागीं आनी गुरकार ती आमकां दितलो. आमी तांकां सांगतले हांव ते टेंप्यार घालून थंयसर आसतले. तुमी तांचे लागसो घेवचो आनी वचें बांदचें. तशेंच नाल्ल, अणसां, सुर्नो, तुरी दाळ, टोमेटो, गोड, मिरसांग, लांब मिरसांग, मुगा दाळ, मोटवी मिरसांग, पियाव, नाल्लेल तेल, पॉमेल तेल इत्यादी तुमी योसंग ती सडावत रितीन वचें दिवंक जाय. पळचे भजी आनी देंठ्या भाजी आनी पालक भाजी ती पुराय दिनाकात वापरूंक ती यूज करूंक जायना. ती घडयेन पाड जातात. ह्यो संग ती तुमी दिवंक आसा. 11 वाड्या तर्फेन 11 वाहनांनी तुमी वची हाडी जाय. 11 वाहनां तुमी अरेंज करी जाय. 11 वाहनांनी वची हाडी जाय आनी वज्याचो पुरसांव सोबीत करून दी जाय म्हूण तुमचे लागीं विनंती करता. तशेंच फेस्ताचे 12 तारीखेक फेस्ताचे संभ्रमीक मीस उक्त्या मैदानार आसा केला. हाची मांडावळ करूंक आसा. फेस्ता बाबतींत वस्तू खर्च आसा. उदार मनान दान दी जाय म्हूण विनंती करता. मुर्दोम पिर्जेंत स्पॉन्सर रावन बँडाक फुलांक जेवणाक इत्यादी तुमी कुमो करी जाय म्हूण विनंती करता. बाळो जेजूचें पुणशत सगळ्या संवसारा विस्तारूंक आसा आनी ह्या पुणतळ्याची कीत आमी गाजोवंक आसा. देखून वरते मनसू सहकारास येता. नोवेनाची मिसां फेस्ताची मिसां लायव्ह प्रसार जातात. ह्या लायव्ह प्रसाराक स्पॉन्सर रावंकय तुमकां उलो दिता. एका दिसाची तुमी दिवेत, सगळे तुमी दिवेत, पुरा दिसांचे दिवेत. तुमकां स्वागत आसा. एका दिसाच्या लायव्ह स्पॉन्सराक ₹4,500 तुमी दिवन कुमो करची. तुमचें नांव आनी तुमचे इरादे थंयसर व्यक्त करता आनी तुमच्या खातीर विशेश करून हांगासर त्या वेळार मागता. फेस्ता तर्फेन भलायकी तपासणेचे शिबीर येवच्या आयतारा सकाळीं 8:30 तावन 1:30 वरां पर्यंत आसतलें. कॅन्सराची, दोळ्यांची, दांतांची तपासणी आसतली. वरते मोपान असो फायदो जोडचो. मुगाच्या भाव भयणीनो, पर्टिगोन 2 भायर मेजां आसात. ती मेजां फकत ती ह्या जगाची मिसांची मुस्तायकी मांडून दवरूंक, तशेंच काणीक मांडून दवरूंक, जेवंक आनी जेवणाचें काण घालून मेळें करूंक न्ही. उडास दवरा. जायतीं जाणां जेवतात ते पुसूंकी पुसिनात. तातूंत मस्त मेळें आसा. तर भयणींनी म्हाका मस्त बरी सांगलेलें आसा, जायत्यांनी सांगलेलें आसा. देखून त्या मेजाची पवित्रताय तुमी सांबाळची. तें तुमी जेवणाक जावं, खंयचेंय काणकावंक जावं वा ताचें न्हिदोंक जावं वापरचें न्ही. तें मतीन दवरा. मुगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या दिसा देवस्तुती आसा केल्ल्यांक हांगासर पोवपुरब्याची गोल्डन कलर मुस्तायकी आसा. दोयी मात आसली. फेस्ता परबेक भांगरा कलरची देवस्तुती वांटे घेतल्यांक मुस्तायकी नातली. ती मुस्तायकी आसा केल्या. ही दान जावन दिल्ली आसा. एफ्रेजा डी सिल्वा, वेलंकनी वाडो. तिचो कळजांतान उपकार बावडटा. देवाची आशिर्वाद मागता. मुखार येवन फादर गॅब्रिएल तावन मनाची वास स्विकार करची. तशेंच आयच्या दिसा फुलांक आमकां कुमो केल्या. एंजेलिका एंजेलो गोन्साल्वीस, वेलंकनी वाडो. तांचोय मनपूर्वक उपकार बावडटा. तांणी मुखार येवचें आनी मानाची वात स्विकार करची. परत तुमकां समिस्तांक देव बरें म्हणटा. मुखाच्या भाव भयणीनो, भोव भक्तीन तुमी सांवांटेली जाल्यात. कांय डिस्टर्बन्स ना, कोणी उलोवना. भक्तीन शिस्तेन आनी मात्र न्ही येवकरीस कुमगार ताबेनाकला व्हरतना तुमी सगळीं उबी रावल्यात आनी मनान गौरव दिला. तुमकां अभिनंदन पटयता. तुमची भक्त देवाक मानवल्ली आसा. भक्तीन मिसाच्या बलिदानां वांटेली जाल्यात.
खंडीत तुमकां शबासकी. तशेंच आमच्या खातीर मागा, तुमच्या खातीर मागता हांव आनी सुमी आमकां बेसांवांनी बरोवन दी म्हूण मागया. उबी रावया, सुमी असो आशिर्वाद घेवया. सगळ्यांक एक जोर थाळयो पेटोवन सगळ्यांक आमी अभिनंदन पाठवया जोरान तुमकां आनी आमकां समेस्तांक. ओके, सुमी असो आशिर्वाद घेवंक आयती जावया. नव्या वर्साचो सुरवेलो आशिर्वाद बेसांव असो आनी आशिर्वाद असो जावं दी म्हूण मागया. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं, देव सगळ्या देण्याची सर तुमकां आपल्या कृपेन बरो भरपूर आशिर्वाद दिवं आनी ह्या सगळ्या वर्सां सर वायटान ती तुमकां सुरक्षीत सांबाळूं. तसो देव तुमचो बावार्थीर करूं, तुमचो बरवसो सुदारूं आनी शेवट पर्यंत तुमची काळजां सोंसणेकायेन वाडलेल्या प्रिती मोगान पेटोवं. तसो देव तुमची कामां आनी सगळें तुमचें जिवीत शांतीन चलो, तुमच्या मागण्यांक सदां कान दिवं आनी सस्ताच्या जिवितांत तुमकां पावों. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वसून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. मोगाळ पुता सोवे अंकार मोरी
आशीर्वाद दिवा रोसारी साहेबिनी सगळी सांगता बगे उन क्रिस्ताचे कृपेन निरो आमकां आमचे देवा आमच्या अंधस्पनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. समेस्तांक देव बरी रात दिवं. गुड नाईट. मे गॉड ब्लेस यू.